ಬಿಟ್ಟರು ನೀವು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ನೀವು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನಾನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನಾನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ಮನಮರಗುವ ದೇವರಂತೆ ನನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ ಕಾಪಾಡಯ್ಯ. ಮನಮರಗುವ ದೇವರಂತೆ ನನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ ಕಾಪಾಡಯ್ಯ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. Mga chano, ay suwodis, daw nasa bagidis. Ama sumestan, sumyanam ka या देव templa घडून आणला. या दिसा आमचे सर्व गरजो सुम्याच्या पायांतळ आम्ही समर्पण देऊया. मागणे जाऊन असा देवा आणि मनुष्यामध्ये असलेला तो एक संबंध, ना केवळ लौकिक संबंध नाही, बघा दैविक संबंध जाऊन असा. आमच्या सलत्या जीवितांत असचे सर्वचे कष्ट या मागण्या मरेफात पोयस वसून दिवून मागया. आमकां आमी सुम्याच्या पायांतळ आज आमी समर्पण दिवया. हांगासर आमी आयल्या सुम्याक मेळोवन आनी जेजू म्हणटा मातेवाच्या शुभ वार्तेंत 6व्या अध्यायांत मागणे जावन आसा तुझ्या आनी देवा मदें आसता तो एक संबंध. तूं मागतना कुडाक वच, दार दम आनी थंय गुपीत रावून तुझ्या आनी देवा मदें तेंचो तुजो संबंध सडय. आमकां आमी सुम्याच्या पायांतळ समर्पण दिवया आनी ಮುಂದುವरून ಗವಿಯಾ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ನೀವು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ನೀವು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ
ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ ನಾನು ನಿದ್ರೆಯ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯುವವರೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ ನಾನು ನಿದ್ರೆಯ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯುವವರೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತಾದಂತೆ ನನ್ನ ನಡೆಸು ನೀವು ಯೇಸುವೇ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತಾದಂತೆ ನನ್ನ ನಡೆಸು ನೀವು ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ Alleluia, 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 Alleluia. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ ನನ್ನ प्रीतीय येशुवे. एक गडीभर आमचे दोळे दंपिया, आमचे आज सोडया. हो दीस देवान आमकां फावो केल्लो दीस जावन आसा. मागणें जावन आसा म्हज्या आनी देवा मदें आसचो तो एक संबंध. हो संबंध आमच्या कुटुंबांत आमी रुतां करूंक जाय अशी मजत करपा तो सुमी जेजू क्रिस्त आयच्या दिसा आमकां फावो करून दी म्हण मागया. देवाचे उतर आमकां म्हणटा इस्रायेलीचो देव निदाना जेमेना. आमी आतां गायिल्लें गीत जावन आसा नानु निद्रेय ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯುವವರು. आमचे संगी आसचो देव, आमकां राखचो देव, राखण करचो देव जावन आसा. देव आमचे तावन पयस ना. भोव मोगाळ भवन आनी भयणीनो बगर आमचे संगी आसा. इमॅन्युएल देव आमचे संगी रावोंक आयलो जेजू आज आमगेर ह्या देव तेंपलांत आमच्या काळजांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या वाड्यांत आमच्या फिरगजेंत वस्ती करूंक तो आशेता. ताकाच आमी आमकां समर्पण दिवया. आमकां कितें गरज आसा तें सगळें तो आमकां फावो करता. आमी कितें आशेता ताच्या पयलेंच तो आमकां दिवंक आशेता. भोव मोगाळ भावन आनी भयणीनो आयचे दिसा आमी ह्या नियाळांत आमी बाग जावन आसतना बाग येता आसतना आमची मोतूच बडाय म्हण मागया. आमचें मन परिवर्तन जावन मोग मागया. आमचें काळीज परिवर्तन जावन दी म्हण मागया. आमचे जिणे रुपांतर जावन दी म्हण मागया. आमकां आमी सुमेच्या पांयां समर्पण दिवया. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, praise the Lord, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया, hallelujah, hallelujah. आमी आयचे दीस आमी ह्या देव तेंपलांत आसता आसतना देवाचो खरो मोग आमी साकोन घेवया. तसो मोग आमी अनुभव करया. ताच्या पांयां तळा थोडो वेळ आमी खर्चूंक जाय अशी मजत करपा ताचेर आमी आगोन घेवया. देवाचो मोग जावन आसा सागोर प्रास गूण पर्वत प्रास उंच म्हणटा तें गीत. तर संतोष पावत म्या म्हज्या चिंतून मोग सोम्यासो तुज्या सोम्यासो मोग भांगरा प्रास व्हरतो. ह्या वर्त्या मोगांत आमी भागीदार जावंक
आज येता आसतना आमकां आमी त्या मोगाक आमी समर्पण दिवया आनी गावया दुसरें चरण दूख संकश्टाच्या वेळार. दुःख संकश्टाच्या वेळा मेळटा आमकां ताचो आधार. दुःख संकश्टा वेळा मेळटा आमकां ताचो आधार. सौम्या समोतो पंगरा प्रस्फोर्तो सस्नात balsotosto. Sumya somokto pangra prasforto sesnat balsotosto. Sumya tomo toso amcha vado noso purvota prasu sagora tomo tuso purvota prasu sagora prasu sumya tomo tuso sumya tomo tuso amchar vado noso purvota prasu sagora prasu sumya tomo tuso sumya tomo tuso. मोगाच्यानो तुमकां समेस्तांक आयच्या दिसा ह्या नियाळ्याक हांव स्वागत करतां. हो दीस आमी बऱ्या रितीन करचोंक जाय अशी मजत आमी मागून घेवया आनी थोड्याच वेळान आमी आराधन हांगासर आमी सुरू करतले. हांव त्या वेळार आमी गावया गीत आराधने तंदे म्हणलें गीत. तुमचे लागीं कंतराचो बूक आसतलो कोण ना दायकन ह्या नियाळान तुमी दायकन भाग घेवची म्हण आमी विनंती करता. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಯೇಕ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia.
ಪರದಿಂದ ಇಳಿದ ದೇವ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ ಪರದಿಂದ ಇಳಿದ ದೇವ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ನನಗಾಯಿತು ರಕ್ಷಣೆಯು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭಜಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರೈಕ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರೈಕ ದೇವನೇ हांव जिवीत सोबून तुमच्या पूर्वजांनी अरण्यात मन्ना केलें तरी ते मोन पवलें पण सरकार तावन देवन आयिल्लो उंडो ससलो न्ही पण तो कांयच जाल्यार मरचो ना हांवूच तो सर्गींत हांव देवन आयिल्लो जीव उंडो हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतो सुमयाची उतरां जावन आसात गो मगाळ भवन आनी हांवूच तो जिवीत सवुंडो म्हजे शर्शी येता तो केदींच भुकेवचो ना म्हाका सत म्हणटा तो केदींच ताणेवचो ना हांव आयला तांकां जिवीत मेळो म्हणून बरोवन उमतोमच्या मापान ते मेळो म्हणून हांव जावन आसा बरो गवळी बकऱ्यां पसत आपलो जीव दिता हांवूच वाट सत आनी जिवीत म्हजे मरिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचूंक जायना त्या सुम्या संगी ताचे समोर आमी आसा आयचे दीस आमी ह्या बिजी संवसारात आमचे सर रटावळी आमी पयस दवरया सुम्याची उतरां आमी नियाळया आनी ताचे संगी रावूंक आमी फुड करया कश्ट जातले न्हू वजन वबयतले न्हू म्हजे सरशी येया हांव तुमकां विशय दितलो म्हणटा जेसू सुम्याक आमी अर्गां दिवया आनी मुंद व्हरून गावया गीत आराधने ತಂದೆ पूर्वजರು ಉಂಡರು ಮನ್ನಾ ಸಾವವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಪೂರ್ವಜರು ಉಂಡರು ಮನ್ನಾ ಸಾವವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದೇಹ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರುವೆಯಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ आमचो जिवंत जेजू आराधने आत्मने आमकां सकत दिवचो अनवरांतले आमकां सुटका दिवचो जेजू आमचे समोर आराधने ತಂದೆಯೇ आराधने ಯೇಸುವೇ आराधने आत्मने ತ್ರೈಕ ದೇವನೇ आराधने ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ
Alleluia. 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 Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise you, Praise the Jesus. Lord. Praise the Lord. अर्गन तुका सम्या Obrigado, Senhor उगलाप Jesus. तुका सम्या Obrigado, Senhor Jesus. स्तुति तुका सम्या स्तुति तुका Senhor वंदन Jesus. तुका सम्या वंदन तुका Senhor आराधन Jesus. तुका सम्या आराधन तुका Senhor महिमा Jesus. तुका सम्या महिमा तुका Senhor स्तुति तुका Jesus. सम्या Jesus Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. आराधन तुका सम्या आराधन तुका Senhor Jesus. Hallelujah. 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 एगडे पर आम्ही दोळे दंपिया आमचो देव आमचे संगी उलोवंक आशिता ताचे उतर परगटून उतरा प्रमाणे जियोवंक तो आमकां आपोवण दिता आनी त्या दिसा सिमोन पेद्रून म्हळें सोम्या आमी कोणा सरची वचूं आनी तुजे लागीं आसात उतरां सस्नीक जिविताची हांव जावन आसा करी दाखवल आनी म्हजो बाप तोटा माली म्हजे थंय आसून फळ दिनासलो हर एक फांटो तो कातन घालता आनी फळ दिता तो हर एक फांटो चड फळ ताणें दिवचे खातीर सावन बेंडता तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा आज सोमी जेजू क्रिस्त आमचे समोर ह्या उंड्या रुपार हाजीर आसा ताचें हाजीरपण आमी बगया आनी ताचें थंय आमी रावोंक आमी आत्रे घेया साबार जाणांक आयच्या दिसा हांगासर येवंक जालें ना पूण देवान आमकां हो दीस फावो केला ताचे समोर रावोंक ताची स्तुती गावंक आमच्या दिसपडत्या जिवितांत केल्ल्या सर उपकारां खातीर अर्गां दिवंक आमी सोमेस्त हांगासर उबे आसा सोम्याक आमी अर्गां दिवया आनी विशेश रितीन आयच्या दिसा क्रिस्तांवांनी दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांनी सोम्याक परगट करता आसतना शुभ वार्ता परगट करता आसतना दगदो आनी भोगच्या सर आमच्या क्रिस्तांव भाव भयणी खातीर आमी मागया मणिपूर तशेंच विविध गांवांनी हिंसा आनी बेश्टवणी ह्या वरवीं अक्रिस्तांव लोक आनी सोमेस्तां खातीर आमी मागया शांत समाधान रास करचे पासून आमचे सगळे राष्ट्रां खातीर मागया आमच्या समुदाया खातीर मागया आनी विशेश रितीन ह्या सालोरसाच्या बजिलिका पासून आमी विशेश रितीन मागया आमचे संगी उलोवंक जेजू आमचे संगी रावंक आशिता त्या दिसा सॅम्युएलान म्हणली उतरां जावन आसात उलय सोम्या आयकता तुजो साकर जंय दोग या ते म्हजे नांवी सांगाता मेळटात थंय हांव आसा म्हणटा जेजू हांव तुमकां एक नवो उपादेश दिता तुमी एकामेकाचो मोग करात ताबर पर्वतार जेजू पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो सोम्या आमी हांगाच आसचें कितलें बरें जेजू त्या दिसा एमावसाचे वाटेर त्या दोगांची सांगाता उलयत वेता तांकां वसूंकी ते हळ्ळेक ते येवन पावले आनी जेजून आपूण फुडें वेताले पूण ताका ताणें परत म्हळें आमच्या सांगाता राव सांज जाली आमच्या जिणयेच्या वेळार सांज जाता आसतना जेजू आमचे संगी रावंक आशिता तो आमची वळख धरता आमचे जिवीत अंतकरतावन उजवाडात सरशीन आपोवन व्हरता आमच्या जिवितांत असचे सवृत्तीचे कश्ट दूख हळू करता आनी आमकां मोगान बेंगेन दवरता तर भोव मोगाळ भवन आनी भयणीनो आयचे दिसा आमी सोम्याक समर्पण दिता आसता सोमेस्तां खातीर आमी मागया आमकांच आमी सोम्याच्या पांयां तळा समर्पण दिवया आनी वो नियाळ बऱ्या रितीन जावच्या खातीर आमी ह्या दिसा मागया मोगाचें न्हू Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. देव कितलो व्हडलो. What is the size of God?
कोण म्हणे संगीत की कोणा म्हणे द सायज ऑफ गॉड केदो व्हडलो देव आमचो देव मग अचानक अशें आसता एका धाकटुल्या भुरग्यान आपल्या बापाय कडेन विसरलें देव केदो व्हडलो वॉट इज द सायज ऑफ गॉड विसरलो तवळ त्या बापोयन भुरग्याक विमान आसच्या एका निल्दाणाक आपोवन व्हरून थंयसर उबोवन वेच्या विमानात दाखोवन म्हणालो खंय आळे देव आकाशार उबोवन वेच्या विमानांत व्हड इतलो धाकटो ल्हान विमान सायज ल्हान गी म्हणी सांग एका हप्त्या उपरांत तस्सो बापोय त्या भुरग्याक विमान निल्दाणाक आपोवन व्हरता आनी म्हणटा आळे त्या दिसा तुवें आकाशाचेर पडयलें विमान खंय आसा हांगा आसा हो देव आमचो देव येदो व्हड देव गे इतलो व्हड गे सायज बारी व्हड आसा मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमी केदाळा जेजूच्या देवाच्या आजीरपणांत आमी आसता देव आमच्या दिश्टेक व्हड दिसता आमच्या अणभवाक व्हड दिसता आनी केदाळा आमी जेजूच्या आजीरपणांत पयस उरता तर देव आमकां ल्हान दिसता सबार पोवटी आमी इगर्जेंत मिसा वेळार आमी भाग घेता सक्रामेंता वेळार आमी बऱ्या रितीन आमी भाग घेता पूण आमी देव आतां थोडे फावटी पयस आसता कूड मात्र हांगा आसता आनी आत्मो केंगी आसता आमची चिंतना केंगी आसता त्या देखून आयच्या दिसा आमी देवाच्या जेजूच्या अजीरपणांत आमी रावूंक आयच्या दिसा आमी आमकां जेजू आपोवण दिता तसो जेजू आमकां आज आपोवण दिता मोगाचें न्हू एक सचिन तेंडुलकरान यूज करचे बॅट ताची रेट कितली आसूंक पुरो मुस्तान हिंगा क्रिकेट खेळटा न्ही गे कितली रेट आसूंक पुरो सचिन साधारण बॅट ऑर्डिनरी बॅट कितले सुद्दां आमी यूज करचे बॅट एक 1000 उलयना न्ही कोणी 1000 2000 आसतले न्ही गे पूण सचिन तेंडुलकरान यूज करचे बॅट 1 लाख 2 लाख 1 करोड न्ही गे टेनिस रॅकेट ऑर्डिनरी टेनिस रॅकेटाची रेट कितली आसतली 250 300 मागीर म्हाका मेळोन कितले म्हणिसार नाका म्हाका कितले रेट ऑर्डिनरी 600 होय सानिया मिर्झान यूज करची टेनिस रॅकेटाची रेट अगेन कॉस्ट न्ही 1 लाख 2 लाख आसतले आमी कोणाच्या हातांत आसा म्हणलें गरजेचें मोगाचें ना त्या देखून मदर तेरेसा म्हणटा आय एम इन द हँड ऑफ गॉड आय एम ए लिटल टॉय इन द हँड ऑफ गॉड लेट हिम टॉस वेर एवर ही विशेस आय एम एन इन्स्ट्रुमेंट इन द हँड ऑफ गॉड देवाच्या हातांत आमी एक साधन हातेरान जावन आसा आज आयच्या दिसा खंडीत जावन हांगासर जमलेल्या सुमेस्तांनी आमी कोणाच्या हातांत आसा देवाच्या हातांत प्रेज द लॉर्ड कोणाच्या हातांत आसा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मोगाचें न्हू हांव शिवमोग्गांतान आयलां आमकां एक्चुली म्हजी दिसपडटे म्हजो वावर हांव इस्कालांत आसता हांव एका ल्हानशे इस्कालांत प्रिंसिपल जावन आसा आमकां सरता हांगासर येवंक अवकाश वेळ मेळना पूण आज तुमचे पासत वेळ कर हांव म्हाका सबार म्हयन्या आदींच पाद्र्याबान सांगलें हांगा येवंक तशें एक नियाळ दिवंक तशें आज हांवें मौन करून हांगा तुमचे मुखार आज उबो आसा आयचो नियाळ हांव यशंत मुंदवरसूं व्हरता आसतना आयच्या दिसाचें थीम शीर्षीक कितें गे म्हळ्यार दान धर्म दिवच्या विशयान कोण दिता तो देव आतावन विशेष रितीन जोडून घेता कोण दिता तो देव आतावन विशेष रितीन जोडून घेता मोगाचें न्हू ह्या संवसारांत सगळी फुंक्याक मेळटा आमकां न्ही गे आमच्या जिवितांत सगळे वस्तू थिंग्स आमकां मेळ्ळ्यात फुंक्याक बरें सेवचें आमी सदां सेवचें वारें पण हे पयशे दिल्ले आसा गे मोल बांदिल्ले आसा गे ना धर्मार्थ फुंक्याक मेळ्ळे जावन आसा उजवाड
फुंक्याक न्ही कोणें पयशे दिल्ले आसा की इलेक्ट्रिसिटी बनता न्ही आनी आतां नवो सरकार आयल्या उपरांत ते इल्लेशें 200 युनिट फ्री उचित न्ही आनी स्त्रियांक बसार खंय सुब्रमण्य वशीत खंय वशीत न्ही पूण हर एकाकी आमी मोल दिवंक आसा आमकां देवान दिल्ले आमी कशे आमी उपयोग करता मालाकी प्रवेदाचे पुस्तक मोगाचें न्हू पूण हें बायबल हाडलां तर तुमी काडयेत पुस्तक मालाकी प्रवादीचें पुस्तक अध्याय 3 वळ 16 बायबल आसा कोणा कडेन 16 हांव सर्वेस्पर बदलाना हांव सर्वेस्पर बदलाना ऐका देखून जाकोबाच्या भुरग्यानो देखून जाकोबाच्या भुरग्यानो तुमचो नाश जावंक ना तुमचो नाश जावंक ना तुमच्या पुर्वजांच्या काळात तुम्ही म्हज्या कायद्यातावन पयस सरल्यात तुमच्या पूर्वजांच्या काळातावन तुम्ही म्हज्या कायद्यातावन पयस सरल्यात आणि तुम्ही ते पाळूंक ना आणि तुम्ही ते पाळूंक ना म्हजेशी परता आणि हांव तुमचेशी परततलो म्हजेशी परता आणि हांव तुमचेशी परततलो म्हणटा दळबारांचो सर्वेस्पर तुम्ही विचारतात आमी कशी परतो आमी कशी परतो मनशान देवान पसोवंक जाता कितें मनशान देवाक फसोवंक जाता कितें तरी पूण तुम्ही म्हाका पसोवंक सोदतात तुम्ही विचारतात आमी तुका तशें पसोवंक सोदता कशें फसोवंक सोदता तुमच्या दशमांशांनी आनी दानांनी तुम्ही म्हाका पसोवंक सोदतात तुमच्या दशमांशांनी आनी दानांनी तुम्ही म्हाका फसोवंक सोदतात तुमचेर शिरा पडला काय कित्याक तुमी तुमचे सगळे राष्ट्र म्हाका पसोवंक सोदतात कित्याक तुमी तुमचे सगळे राष्ट्र म्हाका फसोवंक सोदतात म्हज्या मंदिरांत ऐका म्हज्या मंदिरांत खाण आसचे खातीर तुमचे पुर्ते दशमांश भंडाराक हाडा तुमचे दशमांश पुर्ते भंडाराक हाडा हे परी आतां म्हजी परिक्षेक खरा हे परी आतां म्हजी परीक्षा करा म्हणटा दळबारांचो सर्वेस्पर आणि हांव तुमचे पसत मळबाची दारां उगडून हांव तुमचे बसत मळबाची दारां उगडून उक्तून तुमचेर भरपूर आशीर्वाद वतलो की भरपूर आशीर्वाद घालतलो नागी पळया तुमच्या हिता खातीर हांव किड्यांक तुमच्या पिकाचो नाश करूंक दिवचो ना तुमच्या पिकाचो नाश करूंक दिवचो आनी तुमचे दाका मुळे फळ दिनासतना रावचे ना म्हणटा दळबारांचो सर्वेस्पर फळ दिनासतना रावचे ना म्हणटा दळबारांचो सर्वेस्पर तेन्ना सगळी राष्ट्रां तुमकां सदैव म्हणटली कित्याक तुम्ही सुख संतोषाचो देश म्हणटा दळबारांचो सर्वेस्पर Praise the Lord. 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 मोगाचें न्हू त्या देखून हांवें म्हळ्यार तुमकां कोण दिता तो देव आतावन 100 वांट्यांनी जोडून घेता इट इज इन गिवींग दॅट वी रिसीव देवान आमकां सगळ्यांक दिलां हांवें म्हळ्यार तुमकां सगळें दिलां रावंक एक बिडार जावंक पुरो कण पिवन नेसण हे सगळें देव आतावन आमकां फुंक्याक मेल्लें जावन आसा आनी आमी सेंचे वारें जावन आसा उजवाड जावन आसा सगळें देवान आमकां दिल्लें जावन आसा मोगाचें न्हू आमी कशें उदारी जावयेत म्हणल्याक एक सौदी अरेबियाचो एक धर्मीक मुखेली अशें म्हणटा की तो एक उदाहरण दिता जर तर देवान आमकां एक ॲप्पल दिला जाल्यार ॲप्पल कितली रेट आसा ॲप्पलाची ओके कित्याक 200-100 आसता एक ॲप्पल दिला तर ॲप्पल सगळे खावन तातूंत कितें आसात भितर ल्हान ल्हान बियो आसात न्ही 5 ते 8% सगळे ॲप्पलाक ते बी आमी धरणी गेल्यार पुरो कितें जाता हांगा जावचें ना कारकळा ह्या टावनांत ह्या वाठारांत भोंवतणी तुमी फाल्यां वचोन पाद्र्या म्हण सांगला म्हण सांगून बी ओंपल्यार किर्लत गेल्यार कांय येवचें ना पूण ॲप्पलां जावच्या गांवांत ती गेल्यार लाखां गटले परवा ॲप्पलां सगळ्यांकी मेळटली
मोगाच्यान आमच्या गांवची पपय आसात न्ही गी रूस रूस पपय आसात त्या पपयांनी भितर कितें आसा मस्त बी आसा बियो मस्त आसात न्ही गी हजाराचे की वयर आसूंक पुरो पडना न्ही गी जर तर आमी ती किर्लात गेल्यात तर खंडी जावन आतां सगळ्यांकी बऱ्यो बऱ्यो पपया मेळटा हायब्रीड पपयो न्ही हायब्रीड पपया भितर बियो नातल्या बरी कर्ग काणून घेतला वो मोगाळ भावन आनी भयणीनो दान धर्म करचें म्हळ्यार अशें दिवचें म्हळ्यार दशमांशान एक वांटो आमी देवाक आमी दिवंक आसा आमी सगळे दिता होशा आयतारा इजमोला दिता आनी कोणाकी इतल्या हुशार ना तर ताका आमी आस्पत्रेक आपोवन व्हरता प्रेज द लॉर्ड कोणी पिडेंत आसा तर ताका आमी आस्पत्रेक आपोवन व्हरता आनी विविध गरजेक जावंक पुरो शिकपाक कुमोक जावंक पुरो आनी तुमचे अशें कोणी आयल्यार खंय घर बंदच्याक जावंक पुरो हर एक संगतीक तुमी येदोळस तुमी कुमो करतात पूण आमकां आज आमी एक सवाल विचारूंक जाय आमी कितलेशें दिलां हर एकल्यानी एक लेख दवरूंक आसा हांवें कितलेशें दिलां म्हाका मेळच्या सांबाळान जावंक पुरो म्हाका देवान दिल्ल्या सर्व देणां जावंक पुरो दिवचें म्हळ्यार केवल पयशे रुपार मात्र न्ही म्हाका इल्लोसो वेळ जावंक पुरो इल्लीशी फुरसत जावंक पुरो हेरा कुमो करची जावंक पुरो आनी इतर रितीनी बरें उलोवणें जावंक पुरो विविध रितीन आमी हेरांक दिवंक आज जेजू आमकां आपोवन दिता जर तर हें सगळें आमकां देवान दिनातलें तर खंडीत आमकां आमचें करून घेवंक साध्य ना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड तर मोगाचें न्हू खंडीत जावन देव आमकां दिता त्या देखून आमी म्हणटा गॉड गिव्स आनी फॉरगिव्स कितें म्हणटात गॉड गिव्स आनी फॉरगिव्स आनी मॅन गेट्स आनी फॉरगेट्स देव दिता आनी बक्षिता आनी मनीस कितें करता घेता आनी विसरता आज थोडे भोवटी आमच्या घरांनी जावंक पुरो आमच्या गांवांनी जावंक पुरो थोडो लोक आमकां थोड्यांक पळयत आसतना आमकां बेजार भोगता ही इज द मोस्ट अनग्रेटफूल पर्सन म्हणटा आमी वय गी एका काळार तुमी तांकां कुमो केल्ली मनशां आज तुमकां आज विसरोन सोडटा व्हड न्ही तें तांणी तांकां देवाक तें लेख दितले पूण मालाकी प्रवादी कितें म्हणटा मालाकीचें पुस्तक आमी आतां वाचलें आमी एखाद्या वेळा आमचे दशांशान एक वांटो आमी कित्याक देवाक आमी दवरता त्या वेळार भुरग्यांक पिडे शिडे तावन वायट सवय तावन आमकां सोडयतलो रुखाक किडे येतात न्ही गी केवल रुखाक न्ही रुखा झाडांक मात्र किडे येवचे न्ही बगार देवाचे उतार म्हणटा मनशांतय येता वायट सवय आज आमचे भुरगीं सबार पेरंट्स हांगासर आसात हांवें इस्कालांत आसचे ते म्हणटात कितें म्हणटात फादर आमची भुरगीं आज आमचे उतार आज आयकना वय गी न्ही कितले जाणां वय म्हणटात आत वयर गेला हाका कारण कोण हू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दीस हू इज रेस्पॉन्सिबल वी आर रेस्पॉन्सिबल देखून देवाचे उतार म्हणटा केदळ आमी दान धर्म करता केदळ आमी हेरांक आमचे दिता दिवंक अपेक्षिता तवळ आमच्या भुरग्यांक पिडे शिडे तावन वायट विघ्नारां तावन तो आमकां सोडयतलो राखतलो आनी सांबाळतलो तितले मात्र न्ही आमचो दाका म्हळो फळ दिनासतना रावचे नात प्रेज द लॉर्ड चे दाका म्हळे फळ दिनासतना रावचे नात खंयगी एकाड आमी एकल्या कुमो केल्ली अनेक रितीन देव आमचे थंगी तो रावून आमकां बेसांवांनी तो आमकां भरतलो त्या दीस तो क्रेस्त तरणाटो जेजू चर्चीन येता म्हणटा कितें मार्कस एवांजेल
10 अध्याय 17वी ओळ मार्कस वंजेल 10 अध्याय 17वी ओळी तेंचा आमकां आयकूंक मेळटा बऱ्या मेस्त्री सस्नीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करी जाय सो मेस्तान म्हणया तें उतर बऱ्या मेस्त्री रिपीट करा बऱ्या मेस्त्री सस्नीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करीस आनी पटी बऱ्या मेस्त्री बऱ्या मेस्त्री सस्तीक जिवीत सोडून हांवें कितें करीस जाय जेजूची जाप कितें जावन आसली मोगा चणो तूं म्हाका धावपदीस पळूंक कितें म्हळां जिवीशी मरिनाका प्रद्भार करिनाका हें सर तूं पाळली ताका तो म्हणटा हें पुरो हांवें बायपाटा करून जाला न्ही थोडे फावटी आमी भुरग्यां म्हणटा कंठपाठ माडिरी आमच्या पासर्गींच्या कंठपाठ बायपाठ पुरो जालें पूण असो अर्थ कितें शुभ अर्थ म्हणटा तो चप्पे जावन गेलो न्ही आमी म्हणटा कित्याक ताचे लागीं आस्त बदीक आसली आमचे कडेन आज सक्कडी आसा न्ही पूण कांय नातल्या बरी थोडे फावटी आमी करता दिल्ल्यांत कोणी भिकारी जायना न्ही आमी दिल्ल्यांत आमी भिकारी जायना देव आमकां उदंड मापान तो आमकां आशिर्वादांनी भरता हाका उदाहरण जावन आसा उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय उत्पत्ती ग्रंथ 33 9 to 11 Genesis chapter 33 verses 9 to 11 उत्पत्ती ग्रंथ 33 9 ತಾವು 11 पर्यंत कितें आसा थंयसर जाकोबानी एसावाक म्हळें भावा म्हजे लागीं जाय पुरतें आसा तुजें तुकाच आसूं म्हजे लागीं जाय पुरतें आसा म्हजे लागीं जाय पुरतें आसा तुजें तुकाच आसूं आनी जाकोबान म्हळें ना तशें सांगिनाका हांव तुका मानवालां जाल्यार उपकार करून म्हज्या हातांतले काणयेचो स्विकार कर तुजें मुखामोळ पळोवचें म्हळ्यार देवाचें मुखामोळ पळयल्या बरी तितल्या मोगान म्हजो तुवें स्विकार केलोय उपकार करून हांवें हाडिल्ली काणीक घे आपलें उदार म्हण देवान म्हाका दाखयलां म्हाका गरज असलें सर्व ताणें म्हाका दिलां अशें जाकोबान ताका इतलें बोळ केलें की ताणें ताच्या काणयेकांचो स्विकार केलो मोगाचें न्हू सुरवेर जाकोबान एसावाक तिके मांकोड करन तांचे मदें जाल्ली गडीत तुमी नेणात आतां तो पाटी येता पाटी येवन काणयेको सांगता तो इल्लेशें काणयेको हाडून येता तो देवान ताका आशिर्वाद केल्लें जावंक पुरो ग्रेस्त काय दिल्ली जावंक पुरो तो पाटी येता काणयेको हाडून भावाक दिता इल्लेशें बियान कोण ना मार पडटलें कोण ना म्हूण आनी इल्लेशें गौरवान भाऊ म्हणल्या लेखान तो गौरवान तो काणयेक हाडून येता आनी तो ताची उतरां जावन आसात कितें आमी आयकलें आतां म्हाका देवान तुजें मुखामळ पळोवचें बाबा म्हजे लागीं जाय पुरतें आसा दयाकर म्हणा सकडी बाबा म्हजे लागीं जाय पुरतें आसा तुजें तुकाच आसूं भाव म्हणटा तुजें मुखामळ पळोवचें म्हळ्यार देवाचें मुखामळ पळयल्लें बरी तितल्या मोगान म्हजो तूं म्हाका तुवें स्विकार केलोय मोगाचें नांव दिल्ल्यांत आमी ग्रेस्त जाता दोगांयचीं उतरां जावन आसात एकाच लेखाची उतरां जावन आसात देवान दोगांयकी आशिर्वाद केल्लें जावन आसा बेसावांनी भरलेलें जावन आसा ग्रेस्तकाय दिल्ली जावन आसा आमच्या जिवितांती देवान आमकांय मस्त ग्रेस्तकाय दिल्या जावंक पुरो दांत एक वांटो जर तर आमचो सांबाळ 50,000 तर तांतू 45,000 तुमी दवरून काणयो न्हू 5,000 आमी देवाक आमी दिवंक आसा विंगडच दवरूंक आसा त्या देखून मोगाळ भाव भयणीनो कोण दिता तो देव आतां संपूर्ण जोडून घेता
कोण दिता तो देव आतावन संपूर्ण रितीन 100 वंट्यांनी जोडून घेता. दाखल्याक आमी हो आयची हें गणीत आमी आयकले. तर मग भावन आनी भयणीनो आमी एक आतां कंतार म्हणया, उबी रावया आनी गावया गीत. చెప్పుకన్నా आमी सकयल उबी रावया आनी गावया गीत. आराधन तुका दुनिया, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका पवित्रत्म्या. सांगता आराधन तुका दुनिया, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका पवित्रत्म्या, आराधन तुका दुनिया, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका पवित्रत्म्या, आराधन आराधन तुका दुनिया सगोरा, आराधन तुका, आराधन तुका दुनिया, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका पवित्रत्म्या, आराधन तुका दुनिया, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका पवित्रत्म्या. दैवी सर्वोन्नत आराधन तुका, आमच्या तारोका आराधन तुका, सर्गीच्या नीतीदार आराधन तुका, देवा पुता आराधन तुका, आराधन तुका दुनिया, आराधन तुका पवित्रत्म्या, आराधन तुका दुनिया, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका पवित्रत्म्या. पवित्र आत्म्या आराधन तुका, मसधरा तुका आराधन तुका, मुसवोंदरा आराधन तुका, देण्यादातारा आराधन तुका, कृपेचा गोरा आराधन तुका, जीवेसरी आस आराधन तुका, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका दुनिया, आराधन तुका पवित्रत्म्या, आराधन तुका दुनिया, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका पवित्रत्म्या, आराधन आराधन तुका दुनिया, आराधन तुका
Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Argan tuka sumya Jesu. Argan tuka sumya Jesu. Argan tuka sumya Aradan Jesu. tuka sumya Jesu. Aradan tuka sumya Jesu. Vandan tuka sumya Vandan tuka Jesu. sumya Stuti Jesu. tuka sumya Stuti Jesu. tuka sumya Jesu. Boglat tuka sumya Jesu. Boglat tuka sumya Mahima Jesu. tuka sumya Jesu. Mahima tuka sumya Jesu. Hallelujah. 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 हे घडीभर आमचे दोळे दंपया आमचे हात आमच्या हृदयार दवरया एक बुरी मौनपणे आमी मागया आयचो हो नियाळ जावन आसा कोण दिता तो देवा तावन भरपूर आशिर्वादा जोडून घेता मलाकी प्रवादेच्या पुस्तकांत आमी आयकल्लें आमी दान दिता आसतना आमी हेरांक कुमो करता आसतना देव आमकां 100 वंट्यांनी आशिर्वादांनी भरता आमच्या भुरग्यांक बाळांक विघ्नां अनवरतावन तो आमकां राखता तितलेंच न्हय आमची दाका मळा फळ दिवंक तो अपेक्षिता दराळ मपांनी तो आमकां दिता दिल्ल्यांत आमी भिकारी जायना आमचो देव उदार देव ते उदारपण आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करूंक जाय अशी मजत आमी मागून घेवया खंडीत जावन आस्त्या तोंडान दितात तो देवाक मोग असो म्हणटा आमच्या जिवितांत आमी थोडे फावटी हेरांक दिता आसतना जावंक पुरो अर्द्या मनान दिल्लें जावंक पुरो आमी वेळ दिनासतना आमच्या संवसारांत रटावेळींत आमी बिजी आसल्यांक जावंक पुरो आज तसो जेजू क्रिस्त आमकां समेस्तांक आपोण दिता जेजू ह्या संवसारी आयलो आम्हा समेस्तांक जीव दिवचे पासून हांव आयला जिवीत दिवच्याक बरोवन वमतमच्या मापान दिवच्या म्हणटा शुभ वार्ता देवाक आमी आज अर्गां दिवया आमचे उदार मना खातीर ह्या पुणशेताक येवच्या सर्व दानी खातीर आमी मागया साबार लोक हांगासर सालोरेसाच्या बजिलेकाक येवन ह्या बजिलेकाच्या उदारगते खातीर कुमक करता आसतना आमकांय उदार म्हण तो फावो करून दी म्हूण मागया जावंक पुरो आमचो इल्लोसो वेळ आमच्या तावन इल्लीशी बरी उतरां हेरांक वांटूंक जाय अशी मजत तसो जेजू आमकां फावो करून दी म्हूण मागया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड मोगाच्या न्हू आमचो नियाळ आमी मुंदवरून व्हरया देखून आमी म्हळ्यार तुमकां कोण हस्त्या तोंडांत दितालो तो देवाक मोगासो कोरिंथकारांक बरयलें पत्र अध्याय 2 दुसरें कोरिंथकारांक बरयलें दुसरें पत्र 9 chapter 9 verse 7 हस्त्या तोंडांत दितलो देवाक मोगास रिपीट करा हस्त्या तोंडांत दितलो तो देवाक उदार हातान ताणें दुर्बळ्यांक वांटले ताचे दान धर्म ससनाक बळटा म्हणटा देवाचे उतार प्रेज द लॉर्ड देखून आमी भोव मोगाळ भावना आनी भयणीनो बेन गॉड ब्लेसेस यू विथ प्रॉस्पेरिटी अँड वेल्थ डोंट इनक्रीज युअर स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग वेन गॉड ब्लेसेस यू विथ द लॉट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी अँड वेल्थ डोंट इनक्रीज द स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग बट increase the standard of giving. It is in giving that we receive. Praise the Lord. Praise the Lord. त्या देखून मदर तेरेसा म्हणटा जर तर तूं दिताना तुका दुखोवंक ना तर तुवें कितेंच दिवंक नाय म्हणटा Praise the Lord. Give until it fill in the blanks until it hurts. Give until it hurts.
दिवचें म्हळ्यार हांवें म्हळें तुमकां फकत पयशे रुपार मात्र न्ही एक बरो हांसो जावंक पुरो. तुमच्या तोंडांत हांसो आसात गी मोगाचे न्हू. संवसारार साबार जण आसात खंय पांय वडोवंक साबार जण आसात संवसारार न्हय गे. पूण हात दिवन तांकां वयर हाडचे व्यक्ती बारीस उणे. आमी आज कितें करूंक आसा पांय ओडचे न्ही हेरांचे हात धरून तांकां वयर ओडचे आसा. आड पांय दिवचे न्ही. साबार जाणांनी आड पांय दिवचे म्हणटा आमी न्ही गे. त्या देखून आयजचे शुभ अर्थ आयजचो नियाळ आमकां हेरांक कुमकेसो हात दिवन तांकां वयर हाडूंक आमकां आपण दिता. मोगाचे न्हू तिमोथीक बरयलें पयलें पत्र chapter 6 verse 7. First Timothy chapter 6 verse 7. पण आमी बायबल हाडल्यार म्हाका इल्लेशें कुमू जातली. फर्स्ट तिमोथी chapter 6 verse 7. हांव वाचता तुमचे खातीर. आमी संवसाराक येता आसतना कांयच घेवन येवंक ना. रिपीट करा. आमी संवसाराक येता आसतना कांयच घेवन येवंक ना आनी संवसार सोडून वेता आसतना कांयच व्हरूंक शकचे ना. ಒಂದೇ ನಾವು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಕೈ ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು. ಒಂದೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಾದರೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು. ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ तुम्ही निर्धार आज घेवंक आसा. ಒಂದೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಇಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗು. मोगाचेनो आमकां सोमेस्तांक आमी जाणा आसा अलेक्झांडर चक्रवर्ती वय गी न्ही. अलेक्झांडर चक्रवर्ती सगळो संवसार जिखलो एक श्रेष्ठ नावाडीक मनीस जावन आसा. तो आपल्या मरणाच्या तडीक पावता आसतना ताच्या जणांक आपूण तो म्हणटा म्हजे मरण शिमेस्त्रेक व्हरता आसतना म्हजे हात कितें करा थंयसर तुमी उबे दवरात. असो अर्थ जावन आसा. तेंच ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಏನು ತಂದಿಲ್ಲ ಸತ್ತಾಗ ಏನು ಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. तेंच आमी हांगासर आमी वाचलें जावन आसा. तिमोथीक बरयलें पयलें पत्र अध्याय 6 आनी वाक्य 7. आमी संवसारार येता आसतना कांयच घेवन येवंक ना आनी संवसार सोडून वेता आसतना कांयच व्हरूंक शकचे ना. सगळो संवसार जिखलो अलेक्झांडर विशयांत आमी आयकल्लें. मोगाचे न्हू म्हणयो Proverbs chapter 19 verse 17. कितें म्हणटा म्हणयो chapter 19 verse 17 वळ 17. जो दुबळ्याक दया दाखयता तो सर्वेस्पराक रीण दिता. रिपीट करा. कोण दुबळ्याक दया दाखयता आमी सक्कळी रीणकारी जावन आसा. आमी देवा थंय रीणकारी जावन आसा आनी सर्वेस्पर ताचे बरें करण्याचे प्रतिफळ दिता. सर्वेस्पर ताचे बरें करण्याचे प्रतिफळ तो दिता. आमी सोमेस्तांक कळीत आसा लता मंगेशकर न्ही गे. लता मंगेशकर कोरोना कोविड पिडे वेळी अंतरली जावन आसा. फेब्रुवारी 6 तारीखेर 2022 92 वर्सां प्रायेचेर देवादीन जाल्ली जावन आसा. तिची लास्ट अकरेक घडी ताची थोडी ल्हानशी उतरां हे पळय आसात. नो मॅटर हाव बीग युअर हाऊस इज, नो मॅटर हाव बीग युअर हाऊस इज, हाव रिसेंट युअर कार इज, और हाव बीग युअर बँक अकाउंट इज, आवर ग्रेव्स विल ऑलवेज बी द सेम साईज म्हणटा. ग्रेव्स म्हळ्यार शिमेस्त्री. 6 अडी 3 अडी 6 अडी उद्द 3 अडी अगल. ती म्हणटा ಮುಂದುವರ್ಸೋನು म्हजे लागीं नमुन्याच्यो कॉस्टली मोलादीक वस्तुरां आसली. कॉस्टली मोलादीक वस्तू. पूण आज भांगार दुडू थंय सक्कडी आसले. पूण आज हांव आस्पत्रेंत पिड्यांत वळवळतना म्हजे कडेन आसलो एक गावन मात कळीत आसा. आस्पत्रेंत घालचो गावन तो एक मात सोडल्यार
उरले हें पुरा हें सक्कडे म्हजे कडेन आज ना. जाय पुरतो दुडू आसा पूण म्हजो जीव उरोवंक म्हाका आज जायना. संवसाराच्या 5 स्टार 7 स्टार हॉटेलांनी रावोंक म्हाका अवकाश आसलो. आज हांव आस्पत्रेच्या रुमा भितर आसा. कॉस्टली फ्लायट्स विमानां आसली गांवांत हांव गांवांक पयन करून वचूंक, पूण म्हाका आज एक ल्हानशें व्हीलचेअर मात्र दिला. लॅबांतावन लॅबोरेटरींतावन म्हज्या बेडरुमाक. मोगाच्यान माथ्याचे केस सोबोवंक 7 जाणां ब्युटिशियनां केदाळे ताचे सांगाता आसले, लता मंगेशकरा सांगाता. पूण आज म्हज्या माथ्यार केस दिसना. देखून ते म्हणटा जिवीत जावन आसा देवाचें देणें, सर्वांचो तुमी मोग करूंक शिका, सदां एकामेका बक्षिया, दान धर्म करा, कित्याक देवान दिल्लें सराना, मनशान केल्लें उराना. रिपीट करा, देवान सराना, मनशान केल्लें उराना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मोगाचें न्हू. देखून मातेवाच्या शुभवार्तेंत 6 अध्याय 19-21 म्हणसर थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा की संवसारांत तुमकां देरवी हांगासर तुमी पुंजय नाकात, बगार तुमी खंयसर पुंजया, सर्गार तुमी पुंजया. हांगा कलम म्हणटलो पूण थंयसर कितेंच जावचें ना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. लुकाचो वांजेल 3 अध्याय 11वी ओळ अशें म्हणटा, तुमचे मदें कोणा लागीं दोन दगले आसात तो कांय नासलेल्यांक एक दिवं, आनी जेवंक जाय पुरते आसलोय तशेंच करूं. इजाया प्रवादिचो ग्रंथ अध्याय 57 ओळ 7 अशें म्हणटा, भुकेल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया, गरदार नासलेल्यांक बिडार दिया, विणग्यांक पांघरूंक दिया म्हणटा. तशेंच लुकाचो वांजेल सक्कडे उडास आमकां धरूंक जाय नासल्या रे, थोड्यो उतरां आमी उडासा काडची बरी. लुकाचो वांजेल 6 अध्याय 38 ओळ अशें म्हणटा, हेरांक दिया आनी तुमकांय दितले, भरत्या मापान दांबून हालोवन आनी बरोवन वमतशें वापोवन तुमच्या लेसान तें घालतले. प्रेज द लॉर्ड. मोगाचें न्हू. त्या देखून आमचें जिवी जावन आसा, देवान आमकां दिल्लें एक वर्तें देणें जावन आसा. सागस्टीन आमकां अशें म्हणटा की टुडे वाट आय एम इज गॉड्स गिफ्ट टू मी म्हणटा. टुडे वाट आय एम इज गॉड्स गिफ्ट टू मी and what I become is my gift to God. Praise the Lord, praise the Lord. Today what I am, today what we are is God's gift for us, and what we become is our gift to God. देखून आमी कन्नडांत म्हणटा, ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಉಸಿರು ಸತ್ತಾಗ ಹೆಸರು. ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಉಸಿರು ಸತ್ತಾಗ ಹೆಸರು, ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾರಿಗೂ ಎರಚದಿರು ಕೆಸರು. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾರಿಗೂ ಎರಚದಿರು ಕೆಸರು. मोगाच्यानो देवच्यांत 4 वर्गाचो लोक आसा. 4 वर्गांचो लोक. पयल्या वर्गाचो लोक चॅप्टर 2 वर्सेस 44 to 45 थंय कितें करतले, सुरविली पवित्र सभा वांटून जियेतले न्ही गे. तांचे लागीं आसलें सक्कडे तांणी हेरांक वांटून ते जियेतले. देखून तो एक नांवार्थ एक स्टीफन ग्रेलेट म्हणलो एक फ्रेंच मिशनरी अशें म्हणटा की आय शॅल पास दीस वर्ल्ड बट वन्स, आय शॅल पास दीस वर्ल्ड बट वन्स, वॉट एवर गुड आय वॉन्ट टू डू लेट मी डू इट नाव, लेट मी नॉट डिले. एक बरो येणार अशें म्हणटा, जर तर एक मनीस पॅन्ट या शर्ट आमी उपयोग करचे, पॅन्ट जावं पुरो, शर्ट जावं पुरो, वस्त्र जावं पुरो, 3 म्हयने आमी वापरिना तर ती ताची गरज आमकां ना, ताची गरज आमकां ना म्हणून तो म्हणटा. वय गे न्हय. आमच्या कपडांनी आज आमी वचून सबार कपडा जावं पुरो, पॅन्ट शर्ट्स अशे मस्त वस्तू आसात. कितलेंगी वर्सां आमी ती उपयोग करिना.
तशेंच दवरता. आज आमी पळयचे वचून कलम म्हण लागीं म्हण पळयचे. दिताना आमी बरी बरी वस्त्रां हेरांक दिवंक आमी शिकचे. रागान भियान आनी विविध रितींनी आमी तांकां मसराण दिवचें न्ही. मोगान जनरस बिकॉज गॉड इज जनरस. एखाद्या वेळा देवान आमकां दिनातलें तर आज आमी खंय आसता. कंडिशन आमकांच आमी सवाल करचे. आमी सर उबी रावया आनी गावया एक गीत. दायकन उबी रावया. आमचें ध्यान अशें मुंदवरसून व्हरता हांव. थोडी कंतरां आमी म्हणया. तुमच्या गिता बुकांत 555 महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागोरा संतोषान आम्ही नावड्या. बेट्या महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागोरा संतोषान आम्ही नावड्या. भजन ताची करूया कीर्तन ताचे गावूया. भजन ताची करूया कीर्तन ताची गावूया. आनंदान ताका हरसिया. आनंदान ताका हरसिया. महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागोरा संतोषान आम्ही नावड्या. ताळयो पेटून म्हणया. महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागोरा संतोषान आम्ही नावड्या. सोपी संसार देवान रचलो मनशा अर्तो केलो. सोपी संसार देवान रचलो मनशा अर्तो केलो. कृपे देण्यान ताका भरलो मोगान सांगती केलो. देण्यान ताका भरलो मोगान सांगती केलो. महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागोरा संतोषान आम्ही नावड्या. महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागोरा संतोषान आम्ही नावड्या. दैविक शक्तीन मनशात भरलो दिवून सन्वाय ताका. दैविक शक्तीन मनशात भरलो दिवून सन्वाय ताका. पोविसर्गा राजा ताच्या केलो ताका वारेस्ता. पोविसर्गा राजा ताच्या केलो ताका वारेसा. महिमेच्या देवा महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागोरा संतोषान आम्ही नावड्या. महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागोरा संतोषान आम्ही नावड्या. मनशासमोर केलो देवा आपल्या पुताक पाठयलो. मनशासमोर केलो देवा आपल्या पुताक पाठयलो. आपल्या पवित्र रक्तान ताच्या राखलो जिसून हो संसार. आपल्या पवित्र रक्तान ताच्या राखलो जिसून हो संसार. महिमे
महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागरा संतोषान आम्ही नावड्या महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागरा संतोषान आम्ही नावड्या भजन ताची करूया कीर्तन ताचे गाऊया भजन ताची करूया कीर्तन ताचे गाऊया आनंदान ताका हसिया आनंदान ताका हसिया महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागरा संतोषान आम्ही नावड्या महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागरा संतोषान आम्ही नावड्या हल्ले हालेलुया हल्ले हालेलुया हल्लेलुया हालेलुया हल्ले हालेलुया हल्ले हालेलुया हल्लेलुया हालेलुया हल्ले हालेलुया हल्ले हालेलुया हल्लेलुया हालेलुया हल्लेलुया हालेलुया हल्लेलुया हालेलुया एक गडबड आमचे दोळे गंपिया इदोळ परी आम्ही नियाल कल्लो विशीं जावन आसा कोण दिता तो देवा तावन संपूर्ण रितीन आशिर्वादा जोडून घेता दिल्ल्यांत आमी कोणी भिकारी जायना आसत्या तोंडां दिता तो देवाक मोगास तूं दान धर्म करता आसतना तुज्या उज्या हातान दिल्लें दान दाव्या हाताक कळना जावं म्हणटा देवाचें उतर इट इज इन गिवींग दॅट वी रिसीव आमच्या चलत्या जिवितांत आमी उदार जावंक आसा आमचो देव उदार मनाचो देव देव जावन आसा आमी दिवची कुमक दान ती एक वांटो आमी विंगड दवरूंक आसा जें कितें आमकां देवा तावन आमकां मेळ्ळां जें कितें देवान आमकां दिलां आमी ताका आमी दिवंक आसा ह्या नियाळा वरवीं सुम्या जेसू आमचें मन उजवाडाय आमकां जाय आसची मजत करपा फावो कर आमच्या जिवितांत देवची सर्वितेची सलवणी तूं पयस कर तुज्या मोगांत रावूंक आमकां जाय आसची मजत करपा फावो कर आमचो ध्यान आमी मुंदवर व्हरया दयकर बसा पयशे सर्वस्व न्ही भोव मगाळ भवन आनी भयणीनो पयशे सर्वस्व न्ही पयशे आमकां पयशे दिवन एक आमी कितें करियेत घर एक मोलाक घेवयेत न्ही गे पूण आमकां न्हीद येनातल्यार न्हीद मोलाक घेवंक जाता गे जायना न्ही गे काल म्हाका न्हीद पडोना न्हीद मोलाक घेवंक कोणायच न्ही कोणायच्या साथ दिना शांत समाधान पयशे दिल्यार मेळटा गे ना मेळना आमी पयशे दिवन वकात मोलाक घेवयेत न्ही गे मेडिकल शॉप आसात मस्त न्ही गे थंयसर वचून आमी वकात आमी मोलाक घेवयेत पूण भलायकी आमी पयशे दिवन आमी घेवंक जायना आमी बायबल मोलाक घेवयेत न्ही गे एका बायबलाची रेट कितली आसा रेट बायबल 300 400 500 पूण आमकां बावर्त मोलाक आमी घेवंक बावर्त आमी मोलाक घेवंक आमच्यान जावचें ना आयचो संवसार कशें आसा म्हळ्यार आमी मेटिरियलिस्टीक जाल्या मेटिरियलिजम आमच्या घरांत नमुने नमुन्याच्यो वस्तू आसा न्ही गे कंप्युटर आसा आनी भुरग्यांक रावोवंक तांकांच म्हणलें एक कूड आसा रूम आसा न्ही गे आनी ते कितें विचारतात म्हाका बायक जाय कार जाय आनी कितें जाय सगळें विचारतात न्ही गे सगळें भाग्य तांकां मेळोन जालें न्ही गे आज आमच्या स्त्रियांक मात्र भाग्य न्ही आमच्या भुरग्यांक आज हर एक भाग्य आज मेळोन जालें आज आमी वस्तू फाटल्यान आसा आज आमी वस्तू
उपयोग करता आनी कितें करता ते उडयता न्ही गी आज व्यक्तीक वस्तू बरी आमी लेखता न्ही गी यूज एंड थ्रो कल्चर व्यक्तीक आमी कितें करता उपयोग कर उडयता देखून एक श्रेष्ठ नावार्दीक बरयणार गॅब्रियल मार्सेल म्हणलो एक नावार्दीक बरयणार ताणें एक बरयलो बूक आसा द ब्रोकन वर्ल्ड बुकाचें नांव कितें द ब्रोकन वर्ल्ड तो म्हणटा आमचो संबंध ह्या संवसारांत जावन आसा व्यक्तीक वस्त बरी लागता व्यक्तीक वस्त बरी लागता वस्तूंक व्यक्ती बरी आमी ताची जतन घेता वय गिफ्ट इट इज ट्रू ऑर फॉल्स इट इज एब्सोल्युटली ट्रू आमचे लागीं अशी वस्त आज कोणेय विचारले तर आमी दिना आमचे लागीं असची मोलादीक लॅपटॉप जावंक पुरो ॲपला फोनां जावंक पुरो आनी खंयची फोनां ऑरेंज मोसंबी खंयची की दुसरी फोनां न्ही गी ॲपल हर एक वस्त आमचे लागीं आसा पूण आमी कितें करता पुंजावन दवरता आज कितलेशे मोबायलाक घरा आसात न्ही गी उपयोग करिनातले कन्ज्युमरिस्टीक एटिट्यूड आमी म्हणटा घरा भितर दवरल्या ती मोबायलां मार्केटींग म्हण आयली तर कितलेशे एक दोन मोबायलां न्ही आज हर एक घरा एटलिस्ट कितली मोबायल आसतले आज एटलिस्ट एक 5 to 10 मोबायल आसात न्ही गी पोमोगाळ भवन आनी भयणीनो देखून तो म्हणटा गॅब्रियल मार्सेल मेटिरियलिस्टीक आमी मनशां जावन गेल्या आमचो संबंध एकामेका थंय ना जाला स्वार्थ चिंता आमचे थंय आसा जाला आज हांव म्हजें कुटुंब म्हजी भुरगीं म्हणल्यार ह्या एका चौकट्टेच्या भितर आमी लिपल्या मोगाळ भवन आनी भयणीनो देखून कन्नड असो एक नावार्दीक हांव शिवमोग्ग तशें थंयसर एक नावार्दीक बरयणार GS ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ अशें बरयता गे ಎಲ್ಲೋ ಹುಡುಕಿದೆ ಇಲ್ಲದ ದೇವರ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣುಗಳ ಗುಡಿಯೊಳಗ ಎಲ್ಲೋ ಹುಡುಕಿದೆ ಇಲ್ಲದ ದೇವರ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣುಗಳ ಗುಡಿಯೊಳಗ ಇಲ್ಲೇ ಇರುವ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹಗಳ ಗುರುತಿಸದಾದೇನು ನಮ್ಮೊಳಗ ಇಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹಗಳ ಗುರುತಿಸದಾದೇನು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಂದನ ಎಲ್ಲಿದೆ ಬಂಧನ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಒಳಗಿನ ತಿಳಿಯನ್ನು ಕಲಕದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಮೃತದ ಸವಿ ಇದೆ ನಾಲಗೆಗೆ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದು ದೂರ ನಿಲ್ಲುವೆವು ಅಹಮ್ಮಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವೋ ಬದುಕು 4 ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಟ पोमगाळ भवन आनी भयणीनो आयचे दिसा आमी नियाळ केल्लो विशय जावन आसा कोण दिता तो देव आतावन संपूर्ण रितीन आशिर्वादा जोडून घेता आमी हर एका रितीन आमी दान धर्म करता सेकंड तो गॅब्रियल मार्सेल म्हणटा इंडिव्हिज्युअलिझम मेटेरियलिझम म्हणटा इंडिव्हिज्युअलिझम आनी मॉडर्निझम आज आमी ब्युटी पार्लर आमची सबाय सोडोवच्या खातीर कितें आसा आज नमुने नमुनेच्यो ब्युटी पार्लरां आसात आज सकाळी खावन जाल्या उपरांत मागीर एक्सरसायज करूंक आसात न्ही गी जॉगिंग जिम सकाळी वता थोड्यांक खावंक नासतना भोंवतात थोडे केल्ले जिरोवंक जायनासतना जिम्मांत आसतात पोमगाळ भवन आनी भयणीनो अशें आमी आज आमचो नियाळ आमी उंदोर वता आसतना आयच्या दिसा आमी एक नदर घालया आमच्या जिवितांत आमी कितलेशें दिलां एक घडीभर आमचे दोळे दंपया थोड्यांनी ऑलरेडी दंपल्यात उक्तें करा दंपले जाल्यार देव आमकां उदारपणान तुवें आमकां हर एक संगत्यो तुवें आमकां दिल्यात आमी समचे वारें जावंक पुरो उजवाड जावंक पुरो आनी दिसपरते आमी करची कामां जावंक पुरो आमी बेडची व्यक्ती जावंक पुरो हें सर्व देवान आमकां दिलें घर जावंक पुरो बिडार जावंक पुरो न्हेसोवंक पांघरूंक जेवंक खावंक हर एक देवान आमकां दिल्लें जावन आसा एखाद्या वेळा देवान आमकां दिनातलें तर आमी आज खंय आसता हांव करना खंडीत जावन देव उदार ह्या उदारपणांत आमकांय आज वांटेली जावंक
तसो जेजू आमकां आपण दिता. ह्या संवसारांत तुमी खंयचेच रितीन तुमी आस्त बदीक पुंजावन दवरिनाकात. ते काल आमी म्हणटा सर्गराजार तुमी मांडून दवरा, थंय खंयचीय वस्तू कुंभ जायना. आमचो देव आमचे संगी रावचो देव. त्या सोम्याक आमी अर्सून गवया गीत. ಅನುದಿನವೂ ಅನ್ನಪಾನ ದೇವರಿ ನೀಡಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ. ಅನುದಿನವೂ ಅನ್ನಪಾನ ದೇವರಿ ನೀಡಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ. ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಅರಿವ ನೀಡಿ ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ. ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಅರಿವ ನೀಡಿ ನನ್ನ ನಡೆಸುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೂ ದೇವನಿಗಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ. ಅನುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೂ ನೀನಿಗಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ. ಅನುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ತೋರಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ. ಅನುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ತೋರಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಮಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಮಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. मग चनो आम्ही या नियाळ्याच्या अकरेच्या अंतर असाव आम्ही सर्व दिंबे गेल्या आणि सक्रामेंताच्या आराधना आम्ही आयती जाऊया. दळस आम्ही मागण्या मरिफात आम्ही मुंदवारण वेले नियाळ केलो आणि आता थोडो वेळ मौनपणी सक्रामेंतास आम्ही आराध करत असताना हे देवा बापा म्हणले गीत आम्ही गाऊया. देवा बापा तो सगींचा सरपडून तुका नमन करता आराधन आणि वंदन करो. जीवन हे आमचे समर्पिता आराधन आणि वंदन करो. जीवन हे आमचे
Krista तो सर्गीच्या सरपडून तुका नमन करता आराधना आणि वंदन करो जीवन हे आमची समर्पिता हे पवित्रोत्म्या तो सर्गीच्या सरपडून तुका नमन करता आराधना आणि वंदन करो जीवने आमची समर्पिता आराधना आणि वंदन करो जीवन हे आमची समर्पिता हे घडीपर आमी आमकां समी सुमेच्या पांयांतळा समर्पण दिवया आयचो दीस आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी अर्घ दिवया पनियाळ आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी अर्घ दिवया देवाचें उतर आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी अर्घ दिवया विविध रितींनी आमच्या कुटुंबांत ताचें आजीरपण आमी बगलां विविध व्यक्ती मरिपात विविध गणितां मरिपात आमची मोत उजवाड आयल्या खातीर आमी अर्घां दिवया जुवान केल्ले उड्डापान पुस्तक अध्याय 3 वाक्य 22 अशें म्हणटा पळय दारार पडून हांव हांगा उबो आसा जो कोण म्हजो ताळो आयकता आनी दार उक्तें करता ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो आनी ताचे समेत जेवतलो तोय म्हजे समेत जेवतलो आज जेजू आमचो आमच्या आत्म्याचे दार तो बडयता आनी आमकां उजवाडाक तो हाडटा आज आमचे काळजाची दार बडयता आसतना आमचे थंय तो बिडार करूंक तो आशेता आमची काळजां पवित्र आत्म्याची मंदिरां जावंक तो आपयता काळजां परिवर्तना खातीर आमकां उलो दिता आमच्या मना परिवर्तना खातीर आमकां उलो दिता आमचें जिवीत परिवर्तन जावच्याक तो आपोण दिता आमी उदार जावच्याक तो आमकां आपोण दिता मातेवाचो वांजेल अध्याय 5:3 आमकां आयकूंक मेळटा आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसा तें कितली भगी सर्गींचे राज तांचे रुदान करता ती कितली भगी देव तांकां पुजयतलो आमचो देव आमचे संगी रावोंक आयलो जेजू आमचे खातीर कुर्सार प्राण केल्लो जेजू जावन आसा आमकां जीव दिल्लो जावन आसा आमकां बक्षणाच्या स्पिरितान तो बरोवंक आमकां आपोण दिल्लो जेजू जावन आसा जेजू सबार जाणांची ताणें पिडा गूण केली आज हांगासर आमी आयल्या जावंक पुरो सबार रितीची पिडा घेवन आमी आयल्या आज आमचे भुरगीं जिवा जण नाना रितीची पिडेक वळख जावन ती बली जाल्यात जावंक पुरो हमाल पिवणे जावंक पुरो ड्रग्स जावंक पुरो हेर हातेरां जावंक पुरो ऑनलायन गॅम्बलिंग सम्या
निवार तांकां ह्या दुस्थितींत हांव राख आनी सांबाळ आमकां सोरू वायट विघ्न अनवरत हांव 12 वर्सांत हांव रक्तस्रावाचे पिडेन कश्टून वळवळली ती स्त्री फकत ताचें आंग वस्तूर आपटीन जाल्यार हांव बरी जातली म्हणटा जेजून ताका जाप दिवन म्हणटा तुवें तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. आज आमी हांगासर ह्या देव तेंपलान साबार विनवण्यो घेवन हांगासर आमी आयल्या साबार मोतीची जडाय घेवन आमी हांगासर आमी आयल्या जेजून आमकां म्हणची उतरां जावन आसा तुज्या भावार्थान तुका बरी केली समाधानान वस आनी तुजे पिडेन ते तुका सुटका जावं. मार्कास एवांजेल अध्याय 10 अध्यायांत आमकां तें आयकूंक मेळटा जेजू कुरड्या त्या बार्तिमायक दिश्ट दिवंक वेच्या त्या संदर्भार जेजू म्हणटा हांवें तुका कितें करी जाय म्हणटाय तूं हे सवाल आज आमकां तो जेजू विचारता हांवें तुमकां कितें करी जाय. What do you want from me? ನನ್ನಿಂದ ನಿನಗೇನಾಗಬೇಕು ಏನ್ ಸವಾಲ್ आज जेजू आमचे लागीं विचारता सांगता. हांवें तुका कितें करी जाय म्हूण तूं आशेताय म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी म्हणटा तो कुरडो. आज हांगासर आमी आसा आमकां दोळे आसा आमचे दोळे आज आसूनय आमी नातल्या बरी आसा आमच्या दोळ्यांची दिश्ट आज उणी जाल्या क्रिस्ताच्या दृश्टेन आमी पळोवंक आमी सलवल्या आमची दिश्ट आज बरी जावच्या खातीर आमी मागून सोम्याच्या दृश्टेन आमी पळोवंक जाय अशी मजत आमी मागून घेवया. जेजून आरीच्या पिडेगाराक म्हणे धैर्य घे पुता तुजी पातकां बुकसली. जेजू ह्या संवसारी आयलो पातक्यांक आपोवंक म्हणटा शुभ वार्तेकार आमी सर्व पातकी सोम्या संगी रावूंक आमी फावो न्हय. आज सोम्यानच आमकां हांगासर आमकां आपोवन हाडला आमची सर्व पिडा सिडा पयस जावन दी म्हूण मागया. आमकां आमचे सर्व रितीचे कश्ट अनवरां पिडा शिडा दूख पयस वचून दी म्हूण मागया. ह्या सालोरसच्या बजिलिकाक येवच्या हर एका व्यक्तीक जाय अशी मजत तो फावो करून दी म्हूण मागया. आमी गावया 2 लायन तें गीत तुजो हांव मोग करता जस्ट कोरस मात्र. तुजो हांव मोग करता तुजो हांव मोग करता जेसू तुजो हांव मोग करता आता आनी सदा तुझ्या पायांतळा रावतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव रावतलो हांव फाटी सरसना तुझ्या पायांतळा रावतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव आयकतलो हांव फाटी सरसना. आमी सर्व निमाणें गीत गावया सक्रामेंताच्या आराधक आमी आयत जावया. इत्या बोडा
Sakramenta sestanaman करूया Vila tiaru pabotla Novio riti adharya Salvon vecha uskatvisya Bavartace bol divya Sese Bapa Eses Puta Vulasani Stutisa Podvi Mahima Sesna Ekastalya Harsita Duka Dugaicha Svirita Samasami Navarta Amen. प्रार्थुया ये देवा विचित सक्रामेंत काल तुझ्या कष्टांचो बुगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडूनचो फळ सदां आमचे थंय आमी बोगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना Amen. Kansamunan iksan bawartaye kotan sumya तुझे भोंगी तुझे तांपोशी सांबोरून पराक्लितान परगट तेरा तुझे निर्भी तुम्हें आमका विसला इश्टमुरला पयला दैवीक जीवन बरला बाबार्ता देवतायला कर्जा मोनान एक जावन बाबार्ता एक कोटान सोम्या तुझे भोंगी तुझे तांपोशी सांबोरून पराक्लितान परगटतेल्या तुझी दिवी बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकपट तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबे आसूं जेजू क्रिस्त थंय भोवमोगाळ भावनो आनी भयणीणो आज आमी नियाळ केल्लो विशय जावन आसा कोण दिता तो देवा तावन प्रतिफळ घेता देवा तावन संपूर्ण भरपूर रितीन आशिर्वादा जोडून घेता इट इज इन गिवींग दॅट वी रिसीव मोगाच्या न्हू आमी आयकल्लें की आमी निमाणी आमची जडती वेळी जेजून आमचे लागीं विचारची सवाला तुजे लागीं कितले फेसबूक फ्रेंड्स आसात म्हणून विचारिना बगार कितल्या जाणांक तुवें तुजी फ्रेंडशिपा मुखांत देवा थंय तुवें हाडलोय दुसरें सवाल जावन आसा तुजें घर कितलें केदें व्हड घर आसा रावळ्यार केदें व्हड म्हणून विचारिना बगार त्या रावळ्यारा भितर कितल्या जाणांक तुवें स्वागत केलोय ಮನೆ ದೊಡ್ಡದಿದ್ದರೆ ಸಾಲದು ಮನಸ್ಸು ದೊಡ್ಡದಿರಬೇಕು तर भोवमोगाळ भवन आनी भयणीणो आयच्या दिसा आमी सोमेस्तांनी ह्या देव टेंपलान एका कुटुंबा भशेन हांगा सांगाता जमल्या आसता आमकांच आमी सोमेच्या पांयां तळ्यान समर्पण दिवया आनी विशेश रितीन ह्या पवित्र रितीच्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमच्या कुटुंबा बसत
आमच्या सर्व गरजां खातीर आमी मागता आसतना आमचो पात्रोण सालोरेस आम्हा सोमेस्तांक ताच्या विनवण सोर आमकां दान दिवं दी म्हूण आमी मागून घेवया. एक गडबड आमचे दोळे दंपया. मौनपणी एमिसाचें बलिदान पवित्र बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पदकां आमी वळखून घेवया आनी सांगाता म्हणया, हांव पदकी सोर परवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुणांव सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विसरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बेगीन संकार मये सगळ्या देव आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या देवा लागीं विनादी करार म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. Sumia kakuka, sumia kakuka, Krista kakuka, Krista kakuka, sumia kakuka, sumia kakuka, Mahima Deva Kunsaki, Ani Shanti Dacha Sari, Sarvesvara Deva Sarvinjaraya, Sarvvedar Deva Baba, Ami Tuka Namaskar Karta, Ami Tuka Divasna, Tuja to Vaibhava Pasun, Ami Tuka Vakarta, Sumya Jesu Krista, बापाच्या एकला सुद्धा सोमिया देवा, देवाचे श्रेय तो संसाराची भागाता, आमची काकुळट तो बापाच्या ओछ्या कोसा, आमची मागणी मानून घे. सांगती देव बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता, एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. बापा, तुझ्या मोगाच्या उजवान पेटोवन भगवंत लोरेस दुर्बळांचे सेवेन विश्वास सिरावून आनी रक्तसाक्षींचे कश्ट मरण सोसून मायमेवान जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां बळ दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रसभर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. जुदा जुजे लागीं सरलो आनी म्हणालो, म्हज्या धनिया, दया करून तुज्या लागीं उलोवंक म्हाका सोड. म्हजेर रागार जायनाका, कित्याक तूं फाराव्याक समासम. धनिया, आमकां तुज्या सेवकांक तुवें विचारलें, तुमकां बापूय आनी भाव आसात? आमी जाप दिली, आमकां एक म्हातारो बापूय आसा आनी ताका
आपले उतार प्रायर जल्माल्लो आमचो एक निमाणो भाव आसा. या चरक्याचो काशा भाऊ मेला आनी ताच्या आवयच्या भुरग्यां पैकी तो एकलो मात्र आतां जिवंत आसा. ताच्या बापायक तो भोव मोगा असो. तुवें तुज्या सेवकांक सांगलें, ताका म्हज्याच दोळ्यांनी हांवें पळोवच्या खातीर म्हजे सरशीं ताका हाडा. तुमचो भाऊ तुमचे सवें आयिल्ल्या शिवाय म्हजे दिश्टेक तुमी पडोवंक नजो. आमी आमच्या बापाय सरशीं पाटीं गेल्या आनी तुवें सांगलें तें सगळें आमी ताका सांगलें. तुमी पाटी वचा आनी इल्ली दानी मोला काडा म्हूण ताणें आमकां सांगलें. तेन्ना आमी ताका म्हळें, आमच्यान वचोंक जायना. आमचो निमाणो भाऊ आमचे सवें आयल्यार आमी वेता. कित्याक आमचो निमाणो भाऊ आमचे सवें आसल्या शिवाय ताचे मुखार वचोंक आमकां सोडचें नात. आमच्या बापायन आमकां सांगलें, म्हजे बायलेन म्हाका 2 पूत दिले म्हूण तुमी जाणात. एकलो म्हाका सांडून गेला आनी हांवें म्हळें, क्रूर मन जातीन ताका पापसिलो जावयेत. तो गेल्ल्या उपरांत ताचेर हांवें एक दिश्ट सयत घालूंक ना. आतां हाकाय तुमी व्हरतात. ताका कितेंय गडास जाल्यार कंतीन भरलेली पिक्या केसांची म्हजी तकली पाताळाक तुमी धाडतल्यात. तेन्ना जुजेक आपणा भोंवतणी आसल्या सर्व लोकां मुखार आपली बोगणां लिपोवंक जालीं नात. देखून ताणें फरमायलें, सगळ्यांक हांगा तावन भायर धाडा. अशें आपल्या भावाक ताणें आपली वळख करून दितना कोणूच थंय नातलो. पूण तो इतल्या व्हडल्यान रडलो की ताची बोब इजिप्तकारांक आयकली आनी ही खबर फाराव्याच्या रावळेराकी पावली. जुजेन आपल्या भावांक सांगलें, हांव जुजे, म्हजो बापूय आनीकय जिवंत आसा. पूण ताचे हुजीर ताचे भाऊ भियान तरतरले आनी जाप दिवंक तांच्यान जालें ना. तेन्ना जुजेन आपल्या भावांक सांगलें, येया लागीं सरा. ते लागीं सरले. तो तांकां म्हणालो, हांव जुजे, तुमचो भाऊ. इजिप्त देशाक तुमी विकल्लो तो. तुमी तशें केलें म्हण न्हू चिंतून आतां कंतिश्ट जायनाकात. कित्याक जीव राखचे पासत देवान म्हाका तुमचे आदीं धाडला. देवाचें उतार हें. देवाचे मोडकार. सर्वेस्परान केल्ल्या असर्याचो उगडास करा. सर्वेस्परान केल्या असयाचो उगडास करा. उपरांत सर्वेस्परान कानान गांवां एक दुकोड धाडलो. तांचे उदर पोशण ताणें काण सोडले. तांचे फुडें एका मनशा ताणें धाडलो. गुलाम
तो सर्वेस पोरान केल्या असयांसो उडास करा. ताचे पाय ताणी बांधले, ताची घुमटी सरळांक हरनेली. ताणें सांगून दिल्ले गडास सर्वेस्पोराचे उदक सत जायसर तो कष्टालो. सर्वेस पोरान केल्या असयांसो उडास करा. तेदनारायण ताका बंदेंतलो काडूंक लायलो. प्रजापतीन ताका सुटका दिली. आपल्या घरासो ताका कारभारी केलो. आपले आस्तीचेर ताका अधिकार दिलो. सर्वेस पोरान केल्या असयांसो उडास करा. सर्वेस पोरान केल्या असयांसो उडास करा. उभी राहूया. Alleluia, 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 alleluia. देवाचे राज लागी पावला. पातके जेणी बदला आणि बरी खबर सन्माना. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मते वाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. वेताना सर्गींचे राज लागीं पावला म्हणलो संदेश पसारीत वसा. पिडेस्तांक गुण करा, मेल्ल्यांक जीव करा, कोडकारांक नितळ करा, देवसार दवंडया. फुंक्याक तुमकां मेळ्ळा, फुंक्याक तुमी दिया. भांगार रुपे वा ताबे लेगून तुमचे पोतयेन दवरिनाकात. पयणाक बुती जावं, बदलूंक दोगलो जावं, पांयांक वाणो जावं, ह्या हातान दंडो जावं घेनाकात. कित्याक वावरेड्याक आपली पडू फावो. खंयच्याय शहरांत वा हळ्ळेंत तुमी रिकतास थंय कुशेन तुमकां स्वागत दीत तसलो मनीस कोण म्हूण समजून घेया आनी थंयसो भायर सरून वसासर तांगेर रावा. त्या घरांत तुमी भितर सरतना समाधान ह्या घराक म्हणून वंदन करा. त्या घरची तुमकां स्वागत दिती जाल्यार तुमी मागलेलें समाधान तांचे सवय रावूं. पूण ते तुमकां स्वागत दिनात जाल्यार
तुमचें समाधान तुमकां पाटी येवं. कोणीय तुमकां घेना जायत जाल्यार वा तुमची शिकवण आयकना जायत जाल्यार त्या घरांतले आनी शहरांतले पांयाची धूळ फाफूड भायर चला. सतत हांव तुमकां सांगता, जडतेच्या दिसा सोदोम आनी गोमोरा मेळात ती काकूळट त्या शहराच्या लोकांक मेळची ना. देवाचे उतर हे वकनी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय भोव मोगाळ भवनो आनी भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तांत आमी आयकल्लें जेजू आपल्या शिसांक विंचता आनी मिसावांक तो धरता. आनी धरता आसतना शिसां खातीर मागता आनी तांकां विविध रितीची जबाबदारी तो हाती दिता. मोगाच्यानो त्या शिसांक तांचे लागीं व्हड शिकप नासलें. ताणें PhD होल्डर्स न्ही आसले. डिग्री IAS IPS ऑफिसर्स जावंक नासलें ते. भगार मास्टली धरचें पागर सादें बळें कलते मनशां ती जावन आसली. पण देवान जेजून हांकां कित्याक विसलें? वाय डीड गॉड चोज सच कायंड ऑफ पीपल? तांचे थंय कितें अर्हता आसली? तांचे लागीं आसली थोडी अर्हता ते सेवेचे म्हणयारी जावन आसले. सेवेद्वारे आपली जिणी सरची शिस तें जावन आसलें. आमी कॅटिकिझम ऑफ दी कॅथलीक चर्च म्हणटा. थंयसर आमकां उल्लेख करून आमी आयकता देवान आमकां कित्याक रचला? वाय डीड गॉड क्रिएट अस? कित्याक? टू लव हिम, टू नो हिम अँड टू सर्व हिम. देवाचो मोग करून, देवाची सेवा करून आनी ताचे संगी रावूं. सेवा. मदर तेरेसा ती म्हणटा, डू स्मॉल थिंग्स बट विथ ग्रेट लव. सेवे साखरी वेळार आमकां सबारितीचे अडखळी आमकां येवंक मेळटात, पळोवंक मेळटात. मदर तेरेसाच्या कोयंतान थंयसर एक तरणाटी चली इटलीच्या माल्टा द्वीपातावन प्रवेश जाता. ती एक सिस्टर जावंक म्हूण येता थंयसर. त्या उद्देशान त्या कोयंताक ती पावता, हाजीर जाता. आनी त्या दिसा मदर तेरेसा तिका म्हणटा, थंयच आसच्या अनाथ आश्रमाक भेट दी आनी अशें तुजी सेवा साखरी थंयसर मुंदवरसून व्हर. आनी ती वेता सकाळीं सांजे म्हणसरी पिडेस्तांची सेवा साखरी थंयसर ती करता. आनी सांज आसाच पाटी कोयंताक येता आसतना आस्त्या तोंडान ती येता. अशें आयिल्ल्या त्या चलयेक मदर विचारता, तुज्या तोंडांत संतोश हांसो आसात. वॉट इज द सिक्रेट ऑफ युअर हॅपिनेस? वाट मेड यू सो हॅपी? कित्याक इतलो संतोश तुजेर आसा? तो बळू मदर तेरेसाक ती तरणाटी चली सिस्टर जावंक आयली ती म्हणटा, हांवें आज म्हज्या जिणयेंत पयले फावटी जेजूक म्हज्या हातांत हांवें आपडलो. पयले फावटी म्हज्या दोळ्यांनी हांवें म्हज्या सोम्याक हांवें देखलो. ताची सेवा साखरी करचें भाग म्हाका आज मेळ्ळें म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मोगाचें न्हू, तें शीस शिकपी न्हय आसलें, आशिकपी जावन आसलें तरी
तांचे थंय सेवेचो मनोभाव आसलो. देखून मदर तेरेसा म्हणटा, गॉड हॅज नॉट कॉल्ड अस टू बी सक्सेसफुल टू बिकम सक्सेसफुल पीपल. गॉड हॅज नॉट कॉल्ड अस टू बिकम सक्सेसफुल पीपल. आयच्या ह्या संवसारार एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी सक्सेसफुल इन लाईफ. आज सक्सेस, आज आमकां मार्क्स इम्पॉर्टंट, मेरिट सीट्स जाय आमकां. आज आमकां हर एका रितीन आमकां सवलत्यो जाय. देखून ती म्हणटा, नॉट टू बिकम सक्सेसफुल पीपल बट टू बिकम फेथफुल पीपल. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्यानो ती सेवा सक्री करच्या मरिफात प्रामाणीकपणान सेवा सक्री करूंक आमकां आपयता. आमच्या समाजांत जावंक पुरो थोडे फावटी फिरगजेंत अधिकारा फाटल्यान आमी वेता. आमचे राजकीय फुडारी आमी पळयता. सेवा सक्री करूंक तांकां आमी नेमाक केला. वयमू पूण कितें करनासा आज आपले स्वार्थ ताणें लेखतात. निस्वार्थपणान ती सेवा सक्री करिनात. पूण आयच्या शुभ वार्ताद्वारे हांगा जमलेल्या आमा समेस्तान आमकां सेवेचो मनोभाव आमचे थंय रुपीत करूंक शुभ वार्ता आमकां आपोवण दिता. दुसरें तांचे थंय आसली ती लक्षणां. पयलें सेवेचो स्पिरीट. दुसरें जावन आसा संवसारी वस्तूंतावन पयस रावची शाती तांकां आसली. शिसांक संवसारी वस्तूंतावन पयस रावची आसली शाती आसली. आयच्या शुभ वार्ताची उतरां आमी आयकल्लीं जाल्यार तांचे थंय ताणें कितेंच तांकां व्हरूंक जेजून फरमावना. कित्याक म्हळ्यार तांचो सगळो तांचे कूड मोत खंयसर आसा जंय देवाचेर ताणें विश्वास दवरूंक आसा. आमी नियाळ केल्ल्या वेळार आमी आयकल्लें, तुमची दिरवी ह्या संवसारांत तुमी पुंजावन दवरी नाकात. थंय कितें म्हणटा, कलाम म्हणटा शुभ वार्ताकार. बगार सर्गीन थंयसर तुमी तुमची दिरवी थंयसर पुंजोवंक तुमी आयती रावा. मोगाच्यानो देखून डिटॅचमेंट फ्रॉम वर्ल्डली थिंग्स म्हणटा बुद्धा, गौतम बुद्ध म्हणटा डिटॅचमेंट फ्रॉम दी वर्ल्डली थिंग्स. आमी ह्या संवसारांत एक बरे विशय आमी आपणायचे तर अनेक विशय आमी सण सोडूंक आसा. संवसारी लौकीक संगती आमी सण सोडूंक आसा. देखून आमी म्हणटा, कुछ पाना है तो कुछ कोना पडता है. He who wants a dear thing must give up a dear thing. ಒಂದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು. ಮೊಗಾಳ ಭವನ आणि बहिणीनो, त्या शिसांक लौकीक संगतीतावन पयस रावंक तांकां शाती आसली. आमी आयच्या संवसारांत आमी पळयता की वस्तूंनी भरलेलो संवसार आसा. आमच्या घरांनी कुडांनी जायत्यो वस्तू आसात. इलेक्ट्रॉनीक गॅजेट्स म्हणटा आमी. लॅपटॉप जावं पुरो, कंप्युटर, आमची वाहनां, आमची घरां, मुस्तायकी, लॉट ऑफ थिंग्स. आज आमी एक सवाल विचारूंक जाय, आर वी थिंग्स ओरिएंटेड वर पर्सन ओरिएंटेड? पर्सन ऑफ क्रायस्ट. आमकां आज कितें अडकळ जाता? जेजू थंय येवंक आनी ताची सेवा करूंक आमचे थंय आसली वस्तू जर तर अडकळी तर आज आमकां आमी एक सवाल विचारूंक जाय. वळ मोगाळ भवन आनी भयणीनो, देखून गाब्रिएल मार्सेल म्हणलो बरयणार ताच्या बुकान तो हांवें म्हणल्यार तुमकां द ब्रोकन वर्ल्ड म्हणल्या बुकार तो बरयतात. आज व्यक्तींक वस्तू बरी, वस्तूंक व्यक्ती बरी लेखतात आनी व्यक्तींक वस्तू बरी उपयोग करून नेक्स्ट उडयता. कितें आमी उडयता घरा भितर? आमी गार्बेजी घालता. कितें कचरो न्ही, आमकां नाका जाल्ले, आमकां जाय आसलें आमी दवरता, नाका आसलें आमी सक्कडी उडयता.
आयच्या संवसारार मनशांक मोल ना. दे आर अटॅच टू द थिंग्स ऑफ दीस वर्ल्ड. देखून आयची शुभ वार्ता आमकां त्या शिसांक डिटॅचमेंटाची स्पिरीट तांकां थंयसर आसले. असलो स्पिरीट आम्हा समेस्तांक येवंक म्हणून आयची शुभ वार्ता आसा करूंक आमकां आपोवण दिता. आनी निमाण्यांनी तिसरें जावन आसा तांचे लागीं आसली ती हरगता ते क्रिस्ताक साक्ष दिवंक तयार आसले. ते क्रिस्ताक साक्ष दिवंक पयलें जावन आसा सेवेच्या स्पिरितान भरलें जावन आसा. दुसरें जावन आसा संवसारी लौकीक वस्तुतावन पयस रावची शाती तांकां आसली. आनी तिसरें जावन आसा क्रिस्ताक साक्ष दिवंक ते तयार आसले. देखून महात्मा गांधीजी ताच्या त्या बुकान तो म्हणटा ऑटोबायोग्राफी त्या बुकान तो बरयता आय लव क्रायस्ट बट नॉट क्रिश्चियन्स. हांव क्रिस्त असो मोग करूंक शकता पूण क्रिस्तांवचो न्हय. ते व्हडल्या मनशान त्या असली उतरां उलोवंक कारण कितें जावंक पुरो. कित्याक म्हळ्यार क्रिस्ता सारके जियोंक पाटी सरतात. क्रिस्त सारके जियोवचे म्हळ्यार जायत्या दिसपडत्या जिवितांत येवची सरबितीची पंतावनां स्विकार करची जावन आसा. आमी आयकता जावंक पुरो ओरिस्सा कंदमाल आनी प्रेझेंट आतां प्रस्तूत मणिपुरा थंयसर कितें घडटा म्हणल्या विशयाचेर आमी एक नदर घालो तर थंयसर कितलोसो लोक रस्त्यांनी रावून तो देवाक साक्ष दिता. आनी तांची थंयसर स्वभावात तो उक्त्यान परगटूंक तांकां अवकाश लाभता. आमच्या जिणेंत ती सिस्टर राणी मारिया बरी जावंक पुरो. फादर स्टॅन स्वामी जावंक पुरो. अशें आमच्या ह्या राष्ट्रांत आमच्या समाजांत आमच्या दिसपडत्या जिवितांत सबार जण आमकां मेळून आसचे पुरो. खंडीतसर आमी केदाळा क्रिस्ताक आमी साक्ष जावंक जियोंक आमी तिरस्कार करता. आमी क्रिस्ताचे शिस जावंक पावचे ना. त्या देखून आमचो हांगासो पात्रोण सांत सालोरेस सौरीचे कश्ट सोंसुल्लो क्रिस्ता खातीर जीव दिल्लो मार्तीर जावन आसा. आपणाकच ताणें समर्पण दिल्लें. सेवेच्या स्पिरितान भरलेलो जावन आसा आनी संवसारी वस्तू संगतीतावन पयस रावल्लो मनीस जावन आसा आनी आपणाकच क्रिस्ताक भेटिल्लो व्यक्ती सालोरेस. देखून भोवमगाळ भावनांनी भयणीनो आमचे जिणेंत आमी कशें सेवा करयेत. आमच्या जिणेंत आमी कशें क्रिस्ताक फूड करून आमी साक्ष जावंक आमचें जिवीत आमी सोम्याक समर्पण दिवयेत. आमकांच आमी सवाल करून आमच्या जिवितांत आमची सरबितीची अडकळी कश्ट सोम्याच्या पांयां तळा समर्पण दिवन आमकां जाय आसची मजत तस्सो सोमी जेजू क्रिस्त शुभवर्तेद्वारी आयच्या ह्या वसपनद्वारी आमकां फावो करून दी म्हणून मागून घेवया. आमची समर्पिता आशीर्वादित कर म्हूण मागता. मोगाच्या नादान भरून मोगाच्या दावान पेटून हाडून आयल्या पाळीको
म्हज्या भावा भयणीनं म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवापाक म्हणटा तसलीं जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नित्य पवित्र सभेच्या धावा सर्वस्फूर्त मानून घेवं. प्रितीच्या बापा, तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून बागेवन दोरे जमनेन पंपलेल्या गोवांच्या काण्या बरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्तसाक्षाच्या मरणा वरवीं महिमेवंत जालो आनी पवित्र सभेक संभाव पेक दिवंक पावलो. ह्या स्मनान आमी संवसाराचे सोडवणे पासत आमचे जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उपारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वसूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा सालोरेस रक्तसाक्षीच्या तुझ्या रक्तसाक्षीपणान तुझ्या रक्तसाक्षांक तुवें जेजूच्या पावलांनी सोडून आनी आपल्या रगात मारून तुजी विचित पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्या आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमचे आसक्तेन क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजे बळ संपूर्णायेक परजळता. देखून सर्गींच्या देवदूता संगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतसां तुजी स्तुती गायता. पवित्र बराचो सर्वेस्पर सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. पूण सर्गी तुका गरज. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. पूण सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, करस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र रत्नांत धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता हांव. जावंक ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक बेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स आनी ससणी कराराचें हे रगात पातकांचे भक्षण मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावर तसो गोट परगटुया. जेसू जीवन सारा. जेसू नव्याने येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कोण रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र रत्न वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगियन बापा, जराल्ड आयझक आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मरण पावल्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोळ फळोवंक फावो कर. हांगासर हजर आसल्या आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता.
आंकवार मरी देवाची माय तिचो पती भाग्यवान जुजे ह्या पवित्र तळाचो शारोती भाग्यवान लॉरेस धर्मदूतांनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सोरपोतबेदार बापा सोरबंधनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना सुम्यान शिकलेले प्रार्थन दीर्घ घेवन आमी म्हणया आमचे बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज समुदाय येवं तुझे खुशी सगाळ सता तुझी संसारान जावं आमचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकयलां बक्षिता तशें आमची बदकां बगोस आनी आमकां गाळ्यांत पडूं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी सगळींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे जिणे बरोवशान एकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सौर पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्याक तुजी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकपटान सांबाळ तूं जे येतान रसभर चलयताय ससनाच्या ससनाक सम्याची शांती सदां काळ तुमचे समय आसूं माया मोगसो आनी एकपट असो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिडये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर देवाचे शिडये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर देवाचे शिडये तू संसाराचे पाप काढताय आमकां शांती दे पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यांत आमी सर्व सुभागी सुम्या तुमचे भितर आमचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली सुम्या तुका सेवकत रेता येल्या तुझ्या हांव राखून रावता स्वागत तुका हांव वास्तिता जिवीत मोचे समर्पिता सुम्या तुका सेवकत रेता येल्या तुझ्या हांव राखून रावता स्वागत तुका हांव वास्तिता जिवीत मोचे समर्पिता जीवो म्हणून तू जिवीत दिवसो जिवीत आमचे तू नंदन करसो सासनी सुका ओरून पावसो सासनी सुका पावसो सुम्या तुका सेवकत रेता येड्या तुझ्या हांव राखून रावता स्वागत तुका हांव वास्तिता जिवीत मोचे समर्पिता
तुका हांव आस्तिता जिवीत मोचे समर्पिता दिता तुका सुमिया सगळ्या म्हज्या कडसा देवाशी मोल मुझे उपकार तुजो बोड ओला ओला आनंदा दिता तुका सुमिया सगळ्या म्हज्या कडसा सर्गी दरबार सांडून संवसाराक आयलोय देखून तुका सुमिया कुसार मोरून आमची सडवण केली देखून तुका सुमिया दिता तुका सुमिया सगळ्या म्हज्या कडसा दिनवाशी मोन मुझे उपकार तुजो बोड ओला ओला आनंदा दिता तुका सुमिया सगळ्या म्हज्या कडसा जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं बागेमन दोरेसाच्या काळजां परी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी हाल उपाद्र्यांक वगड आनी तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पांय सुटसुडीत कर गरिबांचे आनी अनीत भक्तेलांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां पासत कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबे आसूं सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून याद क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धडता देवाची वडका आयच्या मिसाचें बलिदान आमचे खातीर भेटोवन अपुर्बायेची शिकवण दिवन आराधन चलोवन व्हेल्ल्या मानदीक बाप लॉरेन्स डिसोजा शिवमोग्गा धर्म प्रांत्यांत कॅथेड्रलांत थंयसराच्या इस्कॉलाचो प्रिंसिपाल जावन आसा सुमार 2000 भुरगीं लागीं थंय शिकतात त्या संस्थेचो प्रांशुपाल तो जावन आसा आमच्याच गांवचो उक्की नाटका फिरगजेचो तो जावन आसा आज हांगासर येवन पयले फावटी आमी ह्या पवित्र तळ्यार आयचे आराधन आनी तशेंच मिसाचें बलिदान नवें ताणें चलोवन व्हरचें ताचो आमी उपकार बावडटा देव बरें करूं म्हणटा ताच्या वर्त्या मिसावांत देव तांकां आशिर्वाद दिवं दी सांत लॉरेन्साचेंच नांव घेवन आसच्या ताकाय सांत लॉरेन्स सदांच म्हजो देव दी म्हणून हांव मागतां आयच्या तेर्साची लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या बाजिलिकाच्या लितुर्जीक समितीक देव बरें करूं हांगासर मानाचे वाती वाणचे पजत सर्गीच्या सर पदवेदार बापा आमी तुका अर्गां दिता हांगासर विविध तरेनी कुमो केल्ल्या सर्वेस्तांक दिल्ल्यांत आमी घेता हस्त्या तोंडान दिता तो घेता ह्या पवित्र तळ्यार दिवच्या सरदानीचेर आशिर्वाद घाल जावंक पुरो पिरजेंत मुर्दोम ह्या जेवणा बाबतींत वंतिके जेवणाचे प्रायोजक आनी कितें मसलेची आनी कितें तांणी साहित्य दिल्या सर्वांचेर तुजें आशिर्वाद घाल तांच्या कामाचेर वावराचेर दिसपडत्या ग्रासाचेर बिझनसाचेर आशिर्वाद घाल आनी ह्या मारिफात तुका प्रसन्न जावन तुज्या मानाक वर्तें जावं देवाची दया आनी आशिर्वादा तांचेर पडो म्हणून हो उजवाड अशे वातीचे उजवाड तांकां फांको दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन कार्यांचे आनी प्रधान याचिका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो पिरजेंत जेनिका शायना कोरेया पेर्नाल जेनिका शायना कोरेया पेर्नाल
Murdomo, Edward D'Souza Miar, Edward D'Souza Miar, Prima Zina Moniz, Karkal Town, Prima Zina Moniz, Karkal Town. आयच्या जेवणाचे प्रमुख प्रायोजक लॉरेन्स लोबो ताकोडे, लॉरेन्स लोबो ताकोडे. जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां प्रिमा अँड स्टीवन किन्निगोळी, प्रिमा अँड स्टीवन किन्निगोळी, जॉन डिसोजा अँड फॅमिली मुडबिद्री, जॉन डिसोजा अँड फॅमिली मुडबिद्री, मेल्विन रॉड्रिगस मुंबई, मेल्विन रॉड्रिगस मुंबई, सुनील रॉड्रिगस मुंबई, सुनील रॉड्रिगस मुंबई, लिओन चार्ल्स डिसिल्वा बेळवाई, लिओन चार्ल्स डिसिल्वा बेळवाई, विजय अरान्ना मूडबेळे, विजय अरान्ना मूडबेळे, फ्रेविन डिसोजा मलाड मुंबई, फ्रेविन डिसोजा मलाड मुंबई. पुढच्या ब्रेस्तरा मासली स्पॉन्सर जावन दिल्ली सिमान जोसेफ ताणें आसा जाल्यार वाद घेवची. आनी आयच्या जेवणाक मासली स्पॉन्सर जावन दिल्या राकेश डिसोजा रेशमा कॅटर्स पेरमानूर, ताणें येवन असल्यार वाद घेवची. आयच्या वर्णाचे प्रमुख प्रायोजक ब्रिजीत डिसोजा पंजटुवाड, ब्रिजीत डिसोजा पंजटुवाड. आनी कोणाची नांवां सोडून गेल्यानंतर ताणें येवन वाती स्विकार करीत. ಸೌಮ್ಯಾಚಿ ಸ್ತುತಿ ಕರಿಯಾಂಬುಕಾನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 156 156. Salves como gaso, si pai vorto ci susu, patron de brada canso, charoti amso. Salves como gaso, si pai vorto ci susu, patron de brada canso, charoti amso. Salves muga, salves daya, di tuji mosatamka, halika disa. Salves muga, salves daya, di tuji mosatamka, halika disa. सांत लोरेसाक नवेनाचे मागणे ये जैतेवन मार्तिरा सांत लोरेसा तरण्या प्रायस पावरत्या खातीर कठीण कस सोसून जीव दिल्ल्या आयकमचे कलते मागणे वर्त्या पत्तेन आमी तुजे सरसी आयल्या जीव भावाक तेर बरवसो देवाचो आनी आमच्या पेलाचो खरो मोग आमकां जोड दी. आमच्या अभ्यासाक सरी जावन निश्कळपण आमचे थंय परजळशें कर. आमच्या सर आत्मीक आनी संवसारी वडिलांतय कालतेपण आमी दाखयशें कर. दुबळ्या दात्यांक पिडेशिडेंत आनी कश्टान वरांत आसलेल्यांक आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावशें कर. आन बावरत्यांक आनी बावरत्यांक शेरिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळा शिकर. तुजे बळार एक म्हाजो तेन देवाचे राज संवसारांत दिसतालो दी. आमच्या कुडयाच्या गरजांनी आमकां पाव प्रत्येक जावन. मेळिल्ल्या उपकाराक अर्गां दिवया. लंडन बऱ्या तरेन वचून पावल्ल्या खातीर अर्गां दितात. वखद नासतना रातीची न्हीद पडिल्ल्या पासत, पांयांची गांठी दुगुणे जाल्ल्या पासत, एग्जामान बरे मार्क्स मेळिल्ल्या खातीर, बऱ्या कॉलेजीन सीट मेळिल्ल्या खातीर, भुरग्यांचे हट राविल्ल्या पासत, समाधान शांती मेळिल्ल्या पासत, सर तरेचें बरेंपण जाल्ल्या पासत, भलायकी लाभिल्ल्या पासत अर्गां दितात. सांत लोरेसाच्या मजतीन मेळिल्ल्या सर ह्या उपकारां खातीर ताका मान करया. सर्गींच्या बापाक अर्गां दिवया. ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿ
ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ सांत लोरेसा लागीं सर आमचे त्या समांदवर्या कृषी बऱ्या तरान जावच्या पासत मागतात दोगा बाबां मदें आसलो राग सोण माया मोगान जियोंक ताळो दूख गूण जावंक बरी सैरीक लाबोवंक पेंकट वळचे रावंक आमाल पिवण सिगरेट संपूर्ण गूण जावंक रीण फारीक जावंक दोळ्यांची देस्त बरी जावंक माथ्याची एलर्जी गूण जावंक ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल गूण जावंक हातीन घेतिल्लीं सर कामां पोंता पावोंक इंटरव्यू पास जावंक बरें काम मेळोवंक मागतात सांत लोरेसाच्या मजतीन भुरग्यांचे बे पयस जावंक पेंडींग आसले पयशे मेळोवंक एका भुरग्यान उलोवंक ताची वाडावळ सारकी जावंक मागणे करतना मोत खंय वचनासतना रावंक मानसीक पिडा गूण जावंक जाग्याचे RTC वेगी जावंक विजा मेळोवंक घरांत शांत समाधान आसूंक उसले शिका बऱ्या तरान सोंपोवंक मोतीची पिडा गूण जावंक जाग्याचे रेकॉर्ड हाताक मेळोवंक तोंडार पडले पिंपल्स कुणे जावंक भुरग्याचे देणे लाबोवंक वायट एग्जाम क्लियर जावंक थायरॉयड नॉर्मल जावंक भुरग्यांची शिकोवंक बरी मोत मेळोवंक बिझनेस बरो जावंक भायर पडिल्ले भांगर फाटी मेळोवंक दिसपडतो ग्रास लाबोवंक घोव बायलां मदें आसले समस्ये परिहार जावंक गर्भांत आसले एका भुरग्याची वाडावळ समज जावंक हार्टाचें ऑपरेशन समज जावंक CA एग्जामान पास जावंक भुरग्याचें नडतें बरें जावंक ब्रेन ट्युमर गूण जावंक वाटेचे समस्ये परिहार जावंक कोर्टांत गेल्ली ती हायकोर्टांत गेल्ली ती केस स्टे मेळोवन प्रोसीड जावंक एका चलयेक आमाल पिवण ताण सुटका मेळोवंक एका बायले गॅस्ट्रीक आनी एसिडिटीची पिडा जावन सुटका मेळोवंक मागतात सगळे जाग्याचे परिहार जावचे खातीर मागतात प्रत्येक त्या हांव पासत मागया मणिपुरांत क्रिस्तांवांक मेळची दगदणे तावन सुटका मेळोवंक शांती समाधान थंयसर आसा करूंक पयशांचे अडचणी तावन भायर येवंक एका फॅमिलीन कॅनडियन विजा हाताक मेळोवंक एकल्याचे कॅनडा PR पास जावचे खातीर मागतात हांगासर आमा सुमेस्त हांगासर मागया ह्या पवित्र जाग्यार जावचे सर आडकळी पयस जावन बेगीनस आनी बेगीनस सगळीं कामां पोंताक पावोवंक आमी मागया ಕರ್ತರದ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಭಿನ್ನವಾದ ಮೂಲಕ ಕರ್ತರದ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂತಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂತಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಗುಣವಾಗಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆಯೋ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಭಿನ್ನವಾದ ಮೂಲಕ ಈಡೇರಿಸಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ कुटुंबांक म्हज्या कुटुंबांक म्हज्या कुटुंबांक म्हज्या कुटुंबांक म्हज्या जेसू जेसू तूं ये रावो जेसू तूं ये जेसू जेसू तूं ये राओ जेसू तूं ये कुटुंबांक म्हज्या एक वोट दितो कुटुंबांक म्हज्या एक वोट दितो कुटुंबांक म्हज्या मैपास दितो कुटुंबांक म्हज्या मैपास दितो जेसू जेसू दितो एक वोट मैपास दितो
जेसु जेसु दीतो एक वोट बाईपास दीतो शेकी बावर त्या प्रमाणे बरे क्रिस्तांचे जीवन मागे मरण मरण सर्गात तुझे सदा सस्तां देवा वगळसूचे भाग आमकां समेस्तांक फावो कर आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकेला बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां दावे पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. भाग्यवंत लोरेस मार्तिरा आमा पसोत विनाती कर. क्रिस्ताच्या वसण्याक आमी पावसाच्या खातीर प्रार्थुया येसर पदवेदरा देवा. भाग्यवंत लोरेसान आपल्या वळवळांच्या उज्याचेर जायत वरांचें तुवें केलें. आमच्या अवगुणाची केंडां आमी पालवाशें कर म्हणून आमी तुज्या लागीं लायल्यान मागतां. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर आमच्या पिढे पसोत हेरां पसोत कोणा पसोत मागता म्हणून बसयलां तांचे पसोत विशेष पिढेन कश्टांच्या हर एकल्या पसोत सांत लोरेस देवा लागीं मागोवंक आनी देवाच्या वर्त्या काकृतीन आमचे आनी आमा समेस्तांची पिडा गूण जावं दी म्हणून आतां आमी पिडेस्तां पसोत मागया. सोम्याचे नावे आमचो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे. आनी म्हजी भोग तुजे सशीं पावोवन दी. सोमी तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. सौर पदवेदरा आनी ससण देवा, तुजी गुण करचे सकत पिडेस कुडींनी वतून कस्टमच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. पातकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सौर बनपसंतले तांकां सोडय. मोतेची आनी कुडीची सर दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या अगणीत काकुळतीचेर पातयेवन आयल्यांक तांकां तुज्या भक्तां सालोरसाच्या प्रत्येक मजतेन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बाजिलिकांत तुज्या दैवीक साहस संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली दोदोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवणे आनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेंपण परजरचे पासारची करी भक्तिवंतां जावंक जिवचे आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय रावो आनी तुमचे संरक्षण करूंक. आमेन. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूंक. आमेन. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूंक. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूंक. तुमच्या वयर आनी रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आमेन. सौर पदवेदार देव बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी सदां काळ रावूं. आमेन. ह्या पवित्र उदकान आमकां सडवण लाभूं दी. आमच्या पातकांक गूण जावं दी. ह्या कुरपेची जर आमचे ते वाडोवं दी. ह्या पवित्र तेलान आमचेर मागल्या मरेफात बावडतान आमी मागल्या मरेफात पवित्र आत्म्याचे देणे लाभों सर तरेची पिडा शिडा गूण जावं दी म्हणून आमी मागया. त्याच पवित्र आत्म्याची कृपा आमचेर मागया. उबे रावया. पवित्र आत्म्याचे गीत आमी गावया. ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ನೀನು ಜೀವ ಕೊಡುವ ನೀರಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವೆಯ. ಬಾ ನೀ ಬಾ ಏಸು ಬಳಿಗೆ ಬಾ ನೀ ಬಾ ಏಸು ಬಳಿಗೆ ಏಸು ಬಳಿಗೆ ಬಾ ನೀ ಬಾ ಏಸು ಬಳಿಗೆ. ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ನೀನು ಜೀವ ಕೊಡುವ ನೀರಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವೆಯ. ಬಾ ನೀ ಬಾ ಏಸು ಬಳಿಗೆ ಬಾ ನೀ ಬಾ ಏಸು ಬಳಿಗೆ. ಬಾಯಾರಿದ ಜೀವ ಕೊಡುವ ನೀರಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವೆಯ. ಬಾ ನೀ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ ಬಾ ನೀ ಬಾ ಏಸು ಬಳಿಗೆ.
ಬಳಿಗೆ ವೈದ್ಯರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೈಯ ಬಿಟ್ಟರೆ ವೈದ್ಯರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೈಯ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಸತತ ಬೆನ್ನ ಹತ್ತಿತೆ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಸತತ ಬೆನ್ನ ಹತ್ತಿದೆ ಸೌಖ್ಯ ಶಾಂತಿ ನೀಡಲೆಂದು ಯೇಸು ದೇವರು ಸೌಖ್ಯ ಶಾಂತಿ ನೀಡಲೆಂದು ಯೇಸು ದೇವರು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಕರವ ಚಾಚಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವರು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಕರವ ಚಾಚಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವರು ಬಾನಿ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ ಬಾನಿ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ನೀನು ಜೀವ ಕೊಡುವ ನೀರಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವೆಯಾ ಬಾನಿ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ ಬಾನಿ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ ಬಾನಿ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ ಬಾನಿ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೋಸಂತರೇ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಮಾದರಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸುರಿಯಮೃತ ನಮಗೆಂದು ವರದಾನ ನಮಗೆಂದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ ನಮಗೆಂದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂತರೇ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಮಾದರಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸವಿಯಮೃತ ನಮಗಿಂದು ವರದಾನ ನಮಗಿಂದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ ನಮಗಿಂದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಬಂದಿಹೆವು ದೈನ್ಯದಿ ಬೇಡುವೆವು ನಡೆಸು ನೀ ಎಮ್ಮನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಾದಿಯಲಿ ಬಳಲಿದ ಬಾಳನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತಾ ಶೋಷಿತ ಜನರನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತಾ ಬಳಲಿದ ಬಾಳನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತಾ ಶೋಷಿತ ಜನರನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತಾ ನೀ ತೋರಿಸು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾರ್ಗವ ನೀ ತೋರಿಸು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾರ್ಗವ ಮೋಗಾಳ್ ಪುತ್ರ ಸೋವೆ आशीर्वादी वामका जिसूच्या पवित्र काळजा भुरग्यांक तुझ्या दी तुझे भगवंतलो रेसा आमा पासून विनंती कर भगवंत कुसचे कुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.